एक निवेदन करता हांव प्रेसान फक्त एक लक्ष दवरचें की फुडले आमचे असेंब्लीच्या फुडलो जो फ्लॅगपोर आशिल्लो तो कळम आयिल्ले असले कारणान तो पडलो आनी त्यामुळे ताजी एक दखल आमी PWDक सांगून जे आसा रोखडो तो रिस्टोर करपाक लायता उदको. सर तेजे लागून हांवें तें क्वेश्चन मागलोलें हे सगळा पोटा मुख्यच गॅरंटी तुम्ही सांगले की प्रेसान कव्हर करून द्या तो नाका जाल्लो विशयानी काढून द्या. हे सेफ हा मुख्य कितें हा हे भितर काय नाका लाडू हे सेफ हा मुख्य कितें हा आमकां गॅरंटी तो पोल येईल तो सगळो पडो राजी सरकार हे पडो मुख्यच गॅरंटी हा कसली गॅरंटी. श्री कृष्णा साळकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the constant water shortage of water supply in Vasco constituency. The overhead tanks of Vasco constituency and around are linked to water supply. Need urgent attention. It requires maintenance, repairs. People staying nearby the tank at New Wadam residents fear that as the cement keeps falling, it requires cleaning. It is also be understood that many years passed. There is no cleaning has been done for the past so many years. The steps the government to rectify the same. Andri. Speaker sir, the total water supply to the Vasco constituency is maintained through the following reservoirs: 150 cubic millimeter ORH at Mangur, 1000 cubic millimeter ORH at Mangur New, 300 cubic milliliter GLR at Mangur, 800 cubic milliliter at Mangur, 5000 MBR at INS Gomantak New, 2 into 800 cubic milliliter GLR at INS Gomantak, 100 cubic milliliter ORH at a New Wade, 750 cubic milliliter ORH at a New Wade New, 300 cubic milliliter GLR at a New Wade, and 800 cubic milliliter GLR at a Wade, 800 cubic meter GLR at a New Wade, last bus stop, 650 cubic milliliter OHR at a New Wade last bus stop. All the above GLR and ORH are in the PWD property, Navy property, which are protected by the compounded walls and with the proper gates, and publics are not allowed to enter these premises as these are the vital installations. All the above reservoirs are structurally sound except the requirement of the minor repairs is to be one OHR at a New Wade last bus stop. The same will be taken immediately. One old OHR at a New Wade and which is in dilapidated condition is already demolished in the year 2018-19. The water to the overhead reservoir and is pumped from the ground level reservoir. All the GLR are cleaned periodically. Fresh proposal is also taken up for the mechanized cleaning of all the reservoir immediately after monsoon. There should be no fear and anxiety in the mind of the people of the Vasco constituency. Speaker sir, Honorable CM सांगले की अराउंड 81 MLD उदक आज मुरगांव तालुकाक लागता, तातूंत वास्कोक 22 MLD लागता. पूण स्पीकर सर आमी पळयलां की ह्या म्हयन्याची एवरेज पयली जाल्यार ती 74 MLD आसा. सो अराउंड 7 MLD आमकां कमी आसा आनी हो म्हयनोभर आसा. म्हणजे आज ह्या एरियेन कमी आसा जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या एरियेन कमी जाता, परवां तिसऱ्या एरियेन. सो ताजो एक तर कितें फॉल्ट आमकां ऑनरेबल CMन लास्ट टायम सांगिल्लें की ह्या फाटी खूब पावस पडिल्ल्या कारणान खूब कडेन लायटी परत वचपाक लागल्यो, पावर फेल्युरूय जालो आनी ताच्या खातीर पंपींग जावपाक शकिल्लें ना कारणान म्हणजे उदकाचो मातशी शॉर्टेज जाली म्हणून. पूण स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता न्ही पावसाच्या पयलीं पसून आमकां वास्कोक जाय तितलें उदक मेळना. वास्कोक 81 MLD सपोज जाय जाल्यार आमकां सदांच 73, 72, 74 इतलीच MLD उदक येता. तातूंत भितर ज्यो लायन्स पायपलायनीच्यो लायन्स आसा त्यो इतल्यो ओल्ड जाल्ल्यो आसा की प्रत्येक कडेन म्हणजे करोड जाल्ल्या कारणान तें उदक तितल्या प्रेशरान वचना. ऑनरेबल CM सराक म्हाका सांगन दिसता की आज म्हाका म्हणजे थंयच्याच ऑफिशियलान सांगलां की 22 MLD उदक आमकां आयलां जितलें वास्को खातीर पुराय आसा म्हणून. पूण तरी पूण 3 एरियान उदक ना. सो हें कित्या खातीर जाता? लिकेजीस आसा काय कितें? PWDन त्यो हें केल्या काय कितें? फायंड आवट केल्या खंय लिकेजीस आसा, कितें आसा त्यो? येस श्री गबाब. स्पीकर सर तूं म्हणटलो हो प्रश्न वास्कोचो म्हणून, पूण वास्कोचें उदक मडगांवच्यान वता आनी ताजो परिणाम मडगांवचेर जाता. म्हणजे एक प्रश्न खरो की तो सांगता तें खूब फाटी पावर फेल जाता.
पावर फेल जाता ते सदांच रिजन दितात उदकाचो मडगांव सुद्दां हेच प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां उदक आयले शिवाय तांकां उदक पावना म्हणजे मडगांव जर उदक कमी जालें तर ऑटोमॅटिकली वास्कोचे पावता म्हटल्यार आनी कमी जातलें हें एकच सजेशन की लायटीचेर चीफ मिनिस्टरान मातशें चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक सांगचें की थंयचे पळय जे फ्लक्च्युएशन जाता तें कमी करपाचें सेकंड इशू ताणें एक म्हणला तो म्हत्वाचो आसा कित्याक ओवरहेड रिजर्वायर्स आसता पळय किंवा संप आसता हे क्लीन जशें करपा जाय तशें केलें वचना आमी उदक खायत आसता कोणाक खबर सुद्दां नासता चीफ मिनिस्टरान आज हांगा रिप्लाय दिला की ऑल द टँक्स वील बी टेकन अप बाय मेकनायज क्लेम बरो उत्तर बरो आसा पूण चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की एक्चुअली वर्सा एकदां तें करचें एटलिस्ट तें करपाक जाय आमकांय सांगचें करता आसा म्हणजे आमी सॅटिस्फायड आमी पळयता तें करता म्हणून नाल्यार कांयच कळना तें स्पिकर सर इतलेंच म्हजें सजेशन आनी काय स्पिकर सर एकूच सीएम सराक एकूच सांगूं सोदता की जे आमकां 81 MLD जाय तितले तरी आतां पावर फेल्युअर्स आसा आमी समजूंक शकता मातसो प्रॉब्लेम आसा पूण हें जातकूच आमकां 81 MLD जाल्यार तितलीच आमकां MLD पावता अशी करची ज्यो लायन्स आमच्यो करोड 81 MLD हय टोटल रिक्वायरमेंट मुरगांव तालुकाक हय हय 100% ना मुरगांव तालुकाक आसा तुका 22 MLD आमकां वास्को 22 MLD वास्को जाल्यार पुरो पूण तितले तरी आनी ज्यो लायन्स ऑनरेबल सीएम ज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यो रिप्लेसमेंटाक डिपार्टमेंटाक सांगचें आनी जो वाल सोडटा पळय तो एक मातसो सारको मनीस कोण तरी दवरचो नाल तो आपल्याक जाय त्या एरियेन पयलीं सोडटा आनी जाय त्या एरियेन मागीर सोडटा आनी मागीर गाळयो आमकां खावच्यो पडटा सेम सगळ्याक कितले MLD श्री वेंजी वेगस उत्तर दितात सीएम Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention of our colleague Babshri Krishna Salkar. Speaker sir, a Vasco constituency related question and I will speak related to Vasco. Vasco is one of our major hub. हिंग आमगे पोर्ट आहा आनी आख्खी इकॉनॉमी जी आहा आज वास्कोचेर आहा आनी हिंग जोरी तरी रुलिंगान तूं आमदार म्हणटा की उदो ना जाल्यार दॅट मिन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग डिस्ट्रेस एंड सिच्युएशन असलें उदक ना स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना आमदार तेगे जाल्लो उलय न्हू उलय तुका टायम दिता बस सर आख्खे इंडियेच्यो न्हू आख्खे संवसारा वयल्यो बोट्यो थिंग येताय आनी हें उदका प्रॉब्लम जें आहा तें आतां सगळे आख्खे संवसाराक कार्नवाला बोट येताय पियानो बोट येताय सगल्यो बोट येताय वास्को स्पिकर सर आनी वास्को उदो ना इज वन ऑफ द बिगस्ट इश्यू इन गोवा वास्को उदो पयलें आसपा जाय स्पिकर सर बाणाल्या कनेक्टेड आहा सगळें कनेक्टेड आहा उदकाचें पूण वास्को उदो ना म्हणटरी बाणाल्या उदो पावना आनी वास्को उदो ना जाल्यार आख्ख्या संवसारा मेसेज पावता स्पिकर सर आज देशांतून सगळ्या खबर पावतली की वास्कोंत उदो ना आनी आमदार उलयला आमदारान आज हें घायलां की उदकाचें शॉर्टेज जावपा जायना स्पिकर सर मुगेलें स्पेसिफीक तुका एक हें आमी AI रिलेटेड मेकॅनिझम चालू करपा जाय म्हणून सांगितलां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उजा कोत म्हूण सांगिलां आतां आमगे बाय डिलायला लोबोनूय म्हणून हातीन वाल्व ओपन कोताय हो हातीन वाल्व ओपन करपा संवसार आसलो 1990s आतां ऑटो जनरेटेड हायड्रोलिक वाल्व्स येयलो आहाय म्हणजे ऑफिसां बसून जे भाशेन आम ऑफिसां बसून सगळें कितें कोताय ऑफिसां बसून वाल्व्स ऑपरेट करूं जाताय ते वाल्व्सांचे इन्वेस्ट करपाची गरज आसा ताकी ऑटोमॅटेड वाल्व्स कॅन बी फिटेड ऑटोमॅटेड रिलीफ वाल्व्स नीड टू बी फिटेड ऑन द पायपलायन कित्याक जेन्ना जनरेटर फ्लक्च्युएट जाता पावर फ्लक्च्युएशन जाता तेन्ना वॅक्यूम जाता देर इज अ वॅक्यूम इन द पायपलायन आनी तो वॅक्यूम भरपुसान लोकांक उदो मेळना आनी तो वॅक्यूम जर तो रिलीव करता जाल्यार रिलीफ वाल्व्सा गरज आहा आनी वास्कोंत उदो पयलें आसपा जाय गोंयभर वास्कोचे इकॉनॉमी डिपेंड जाता आनी आमगे आमदार जो तरी इतलो हुस्केता रुलिंगा आसून जाल्यार परिस्थिती भरपूर गंभीर आहा हें सॉल्व जावपाची गरज आहा आमचो बाणालोचो आमदार फुडें वास्को रावपाचो दिसता म्हाका स्पिकर सर म्हजें सांगपाचें कांय ना ते शीप बी वास्को आसना सर त्या मुरमुगा हार्बरान आसता वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी शीप बी लागना ताका खबर नासता मागीर करेक्ट कर मातशें
स्पीकर सर हांवें उठला ऑन व्हेरी सिंपल इशू जो ताणें म्हटलं ओवर टँक्स ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी अँड अरावंड शब्द कॉलिंग अटेन्शन वाचले जाल्यार सो म्हाजें इतलें सांगपाचें स्पीकर सर की वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आनी अरावंड म्हणटरी सगळे येयल्यो अरावंड म्हणल्यार आमचे मतदारसंघ येयले अरावंड म्हणटरी सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर कित्याक कॉन्स्टिट्युन्सी ज्यो आसा PWD काम करता आपणाचें पूण जे क्लिनींग जो शब्द तेणी वापरला कशें क्लीन करता दिगंबर बाबानूय सांगला एका एक खंय तरी एक सिस्टम दवरून एक पिरियॉडीक क्लिनलीनेस आमदारांकूय मेंटेन करून कावन्सिलरांक पंचांक सांगलें जाल्यार आमकांय सॅटिस्फॅक्शन आसतलें आमच्या एरिया भितर हे क्लिनिंगाचे विशय जो आसा हो करचो अशें विनंती करता आनी थोडे करून हांवें पयला स्पीकर सर टँक बांदलेले आहा ते यूज जायना तो एक तरी डेमोलेशन करून उडोवच्यो कित्याक ते आतां सिस्टम इम्प्रूव जाला डायरेक्ट वॉटर सप्लाय पायपांनी तें उदक मेवता अशें आतां तूं पळय हांगा आमी जेन्ना कोर्तालीच्यान वयता एक टँक वयर दिसता ब्रिजा वयर ती म्हाका दिसता केन्ना तरी पडटली ती मातशी ती नाका गरज ना अशें दिसता म्हाका कितें केन्ना कनेक्टूच करूं ना तो असल्यो टँकी जे आसा गोंयभर ह्यो डेमोलिश करून उडोवच्यो अशें विनंती करता स्पीकर सर नाल्यार कितें जाता अनवॉन्टेड एलिमेंट्स वचून ते बसता आनी थंय नाका जाल्ले करता स्पीकर सर हेजेरूय लक्ष घालचें श्री अलेक्स ऑरेंज. एक बरो पॉयंट रेस करता हांव खंयचोच म्हणल्यार बाब दिगंबरान उलयला हिंग जायत उल्लेख जाली कोण म्हणटा ऑटो जनरेटेड वाल घाल कोण म्हणटा AI घाल कोण म्हणटा आनी कितें घाल आमगे परिस्थिती कितें आहा ती मातशें तुजे मुखार हाडटा सद्याक पायपलायन वाल जोत्तोरी आय एम टॉकिंग प्रॅक्टिकल कित्याक ग्रावंडाचेर हांव आसता हांव नेणा कोण आहा तो पण हांव आसता तो वाल एक रावंड सुबेज मारलो जाल्यार पायप फुट्टाय पायप कित्याक फुट्टाय तूं म्हाका विचारता पायप कित्याक फुट्टाय हांव एक्सप्लेन करता तुका ती पायप वीक जालें हुंयची पायप वीक जालें सप्लाय लायन्स वी आर टॉकिंग ऑफ मेन लायन कमींग फ्रॉम सैलावनी टू वास्को ती आमकां कनेक्ट जाता सेम लायन गोज टू वास्को एक तेंपा आमकां भरपूर उदक येतालें मदें आमगे इंजिनियर मेळ्ळो बरो भेंडे म्हणटा तेकाय ट्रान्सफर केलो आनी आमगे उदक आनी थिंग डायवर्ट करपाक लागले आमकां बरें उदक येतालें आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें वॉट स्टेप्स द गव्हर्मेंट शूड टेक टू गीव मोर सप्लाय टू दीस लायन बेसिकली दीस लायन रिक्वायर्स मोर वॉटर whether we are going to increase Selaoli reservoiraचें उदक मोर प्युरिफाय कोन्न हें कोन्न तुगेलें क्लीन कोन्न आमी पोत्तून दितले वॉट मिन्स फीट फॉर ड्रिंकींग कोन्न आनी दितले वो आनी एक लायन घातले रॉ वॉटराची ती गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवपा जाय नाजाल्यार हो प्रॉब्लेम म्हणटा तो केन्ना जावपा ना इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम आनी पड ते ऑटो जनरेटेड वाल म्हणटाय ते सोडीच खबर लायन आहाय त्योच पयलीं सारक्यो करया एक्झिस्टींग लायन आहाय त्यो डिस्ट्रिब्युशन लायन्स फ्रॉम द मेन लायन टू द हावजीस this is the situation, this is the सत्य परिस्थिती what is going on site. It's easy to speak from the office, but site this is the condition. So therefore my request is to the government, every constituency identify which work is priority. Take up that work, which will save the future. नाजाल्यार मुगे existing line सांगता तुका आमी बिझनेस सांगता 20-40 years जाली 30-40 years जाली ती लायन आहा ती लायन ना asbestos सिटा asbestos लायन आहा भितर ते लेयर कट केला चोवपाकूच आख्या लेयरान ग्रीन जालो आहा मॉस जालो आहा भितर इतलें तें उदक पिल जाल्यार तुका हेल्था बऱ्या पडपाना सो मुगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक एलॉंग विथ दीस वास्को लायन दिता आसतना आमगे लायन स्टॉप करना कांय आमकां जें उदक येता आमकां तें मिनिमम रिक्वायरमेंट जाता तें आमगे स्टॉप करनाका वास्को आनी दियाय बट प्रोटेक्ट आमगे एरिया माय हावजींग बोर्ड एरिया आमगेली मारगांव एरिया फूल ऑफ मारगांव एरिया दीस टँक वीच इज ऑन टॉप हुंय संशार वयर टँक आहा ती आख्खी बंद ना ती बरो ना एक दिसा इट इज द सिट्युएशन मातशें उणी जालें उदकू आमगे लायन डेड जाता दिगंबर बाब रोखडो तें मडगांव पयलीं दिवपा लायता हांव थिंग पावता म्हळ्यार मातशें लेट जाता तो म्हज्या फास्ट पावता हांव मातशें मोठो आहा न्ही मातशें स्लो पावता थिंगा कितें कोतलो बट स्टील हें प्रॉब्लम दीस इज द सिट्युएशन देर सो आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टेल द PWD ऑफिशियल्स टू गेट दिस इंटू मोशन बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स स्पीकर सर हांव रिप्लाय करचे पयलीं एकूच वेन्झीक सांगपा वतालो वेन्झी इलेक्शना मागीर वास्को पावना दिसता लास्ट इलेक्शनाक येयल्लो तितलोच तो आनी हांवें जो प्रश्न मांडला तेन्ना हांवें सांगला की देर इज शॉर्टेज ऑफ वॉटर उदक नाच अशें न्ही वेन्झी उलयला त्या प्रमाणे वास्को उदकूच ना आनी लोक मरता अशें तरेन कितें वातावरण जालें अशें दिसलें म्हाका सो तशें कांय ना हांवें सांगलां 1 म्हयनो जालो पावस पडिल्ल्या कारणान पावर फेल्युअर आसा तातूंत म्हणजे ऑनरेबल CMन आमकां सांगलां फिगर एक मिनट तेका सांगपाक कळना ना तें लोक केन्ना हॅपी नाय लोकांक आनी मायज जायच
लोकांक कितलें दिलें म्हणून 25 MLD जाय लोक केन्ना हॅपी ना लोक माय जाय ताका लागून तो झगडटा ताका सांगूंक कळना तें स्पिकर सर उदक ही आज बेजीक नीड आसा प्रत्येक आमदाराक दिसता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी उदक जाय तितलें मेळचें म्हणून आनी अशें म्हणटात की मुखार जें वॉर जातलें तें उदकाक लागून जातलें हें वेंदीन लक्षांत दवरपा जाय Venzi is the only MLA who has passed 12 crores file movement करून pipeline replace करपाक तुम कितू जाणान फायल मूवमेंट करून पास करून हाडले तर तुम सांगाय तुमगेल्या सरकारान टू अंडरस्टँड दिस सिच्युएशन सो वी आर गोइंग वी आर डुइंग मागुलोबादी तेजेर स्पीकर सर राजेश बाब हांवें फायल्यो मूव केले आमी फायल मूव केल्याय त्यो आयक स्पीकर सर हांवें ज्यो फायल मूव केल्याय त्यो PWD वचून ते रिकॉर्ड दिनी मुख्यमंत्री उलयतात मुख्यमंत्री आन्सर करतात अरे वा फायल पास जाली जाल्यार गव्हर्नमेंटाक क्रिटिसायज करता कॉन्स्टिट्यूशन विड्रॉ करपाचें मुख्यमंत्री आज देखो उदका जोरी तरी परिस्थिती चलता जाल्यार इट इज तपासतात एवरीबॉडी इज टॉकिंग उदक इतली इम्पॉर्टंट पूण जरी तरी काम जायना कसा फायदा स्पीकर सर सगळे म्हणटाय उदक इम्पॉर्टंट मागीर कित्याक पायपलायन कित्याक शॉर्टेज आसा स्पीकर सर वाय देयर इज अ शॉर्टेज आन्सर करा कसो तेजेर फायल जाता स्पीकर बसून घे येस स्पीकर सर स्पीकर सर उदकाचो विशय आशिल्लो मार्मागोवा तालुक्याचो वास्को मार्मागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक शॉर्टेज जाता उदकाची शॉर्टेज कित्याक जाता हें एक्सप्लेन करता आसतना सगळ्या आमदारांनी वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्यो फेलियर ऑफ पावर हें एक मेजर रिजन आसा कारण लायट जर गेली 4-5 वरां जाल्यार ती लायट जी आसा पळय न्ही आमी उदीक पंप करून प्युरिफाय करपाक शकना आनी एकदां जर प्रेशर मेंटेन जालो ना जाल्यार तो प्रेशर मेंटेन करपाक परत म्हटल्यार तशी 8-10 वरां वयता आनी हे सगळें करता आसतनाय बी आमचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हे सगळे मेळोन काम करता स्पीकर सर बरेचशे फावटी खंयसरूय एखादी पायपलायन फुट्टा आनी मागीरूय बी उदका खातीर शॉर्टेज जाता बट हे सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे बाब दाजी साळकर यांनी सांगला त्या प्रमाणे ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीची 22 MLD आनी बाकीचे एकंदर ओवरऑल थंयसर ज्यो आहा पळय न्ही थंयसरल्यानूच उदक मातशे बाकीचे आजुनी एक 2-3 म्हणजे तेज्यो टोटल 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी परत आगाशे नागवा आनी लोटले हांगासरूय उदक त्याच हातूंतल्यान वता ताका लागून ते सगळे मेंटेन जे आसा त्या डिपार्टमेंटाक करपाक लायता रिजिनल्डान सांगला त्या प्रमाणे आमी पायपलायन आतां चेंज करपा खातीर घेतल्या स्टेप बाय स्टेप सगळ्यो पायपलायन ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमी चेंज करतले आनी प्रत्येक निलेशान कोट्टाळेची जी हे सांगल्या ओवरहेड टँक्स ती हांव चॅक करता जर ती इन यूज नासत जाल्यार ती उडोवपाकूय लायता बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगलें की पिरियॉडीक आमी क्लिनींग करता बट तांच्या बरोबर आसा समाधाना खातीर म्हणजे आमी खरें पळयलां केलात म्हणून ते पळोवपा खातीर ह्यान फुडें हांव म्हणजे लोकल जो कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा MLA आसा किंवा कोण तरी ZP सरपंच हांकां आफोवन हाडूनय बी ते आमी करता म्हणूनय बी ते करपाक लायता आनी एकंदर आमी हें सगळें जें आहा पळय न्ही हें त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेंटेन करपा खातीरूय हें करता हें सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे वेंजी उलयता आसतना खंयसरूच कमी करिना तेजें कामूय सगळें करूंक जाय आनी सरकार कांयच करिना म्हणटा तो मागीर कांयच करिना म्हणटा आतां तेणीच स्वता सांगलें की आपल्यो सगळ्यो वॉटर सप्लायच्यो हय सगळ्या वॉटर सप्लायच्यो फायल 12 कोटीच्यो 12 कोटीच्यो फायल 12 स्पीकर सर हें सगळें जालें तेणी AI टॅक्नॉलॉजी आनी कितें म्हणपा लागलो ऑटो रिलीफ वाल म्हाका दिसता स्पीकर सर हें तेज्या काल तुमकां कदाचित हांव दिल्ली आसलो तुमकां हांव 3 भुरगीं म्हणजे ग्रावंड फ्लोर कितें रे बेजमेंटान 3 भुरगीं ही एक्सपायर्ड जाली माय कॉन्डोलन्स फॉर देम म्हाका खूब वायट दिसलें आनी हांवें कित्याक जालें म्हणून हांवें तो न्यूज पळयतालो IASाचें ट्युशन घेवपी भुरगीं त्या बेजमेंटांतल्या लायब्ररींत बसून ती शिकताली आनी शिकताली आसतना थंयसर अचानक उदीक येयलें म्हणटा आतां दिल्लीन पावस काय तुमकां खबर आसा ओके आनी खूब उदक येयलें आनी बेजमेंट पूर्ण भरलो लायब्ररीचें दार हें ओपन जायनालें तेजी ती AI टॅक्नॉलॉजी आसतली ओके किंवा ऑटोमॅटीक टॅक्नॉलॉजी आसतली आनी तेज्या उपरांत ती 3य भुरगीं पंप हाडून तें उदीक काडून उडोवचें पडलें
सिवरेजीची लायन फुटली काय ती कसली लायन फुटली म्हणजे हे पावसाचें उदीक न्ही ही AI टॅक्नॉलॉजी किंवा ते ऑटोमॅटीक कितें असलें वापरलें काय अशें जावपाक शकता. दिल्लीन 3 भुरगीं म्हणजे असो फ्लड येवन सुद्दां बेजमेंटान एक्सपायर्ड जाली. म्हाका दुख्ख व्यक्त करता हांव त्या खातीर नाका जाल्ली टॅक्नॉलॉजी बीन वापरली काय ना अशें जावपाक शकता. सगळो विचार करून आमकां हें सगळें करचें पडटा सगळ्यांचें गायडन्स घेवन. बट तरी सुद्दां ह्या हेजेर उलयता आसतना तेज्या उदकाचो विशय हांव सोडयतां. बट त्या खातीर खंयसर कितें टॅक्नॉलॉजी वापरपाक जाय ती पळोवन वापरची पडटा. येस, फुडें वचुया. अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यो आनी भासाभास आनी मतदान 8वो दीस. आतां आमी आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीत घेवया. खेळ आनी युवा मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 42, 43 आनी 85 सभाघराच्या मुखार मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand numbers 42, 43 and 85. येस, मागण्यो सभाघरा मुखार आसात. दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 8 संबंधीत मागण्याक सर्वश्री श्री आमदार श्री युरी आलेमांव, क्रूज सिल्वा, बेंझी वेगस, विरेश बोरकर, विजय सरदेसाय आनी कार्लोस फेर्रा हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 8. फुडें नेक्स्ट. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 8. Because I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 8. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 8. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 8. ऑपोजिट आडी कोण उलयतात? श्री कार्लोस फेर्रा. येस, ओके, स्टार्ट. Honorable Speaker, I rise to support my cut motion in respect to demand numbers 42, 43 and 85 and oppose the demand. On sports, demand number 42. हांव सद्दां ओपोज करता ते इम्पोर्ट भायले प्लेयर हाडटात तेन्ना आनी गोंयचे टिमी घातात तेन्ना स्पेशली फॉर नॅशनल एंड अदर इव्हेंट्स I strictly and I don't like people being brought in. कित्याक आमची गोंयच्या भुरग्यांक केन्ना चान्स मेळना दुसरे स्टेटीन वचपाक खेळपाक. ते आमगे भुरग्यांक केन्ना तेंगे टिमी घेयनात आनी रिप्रेजेंट कर म्हूण सांगनात. म्हूण आमचे गोंयकाराचे टिमी ते काडटात आनी तांकां चान्स दितात. Honorable Speaker, the reason being given that 30% or some percentage is permitted to be allowed. Permitting someone is different from mandatory to have. There's a difference between it. Reason ditat, we don't have players, we don't have people who can win medals for us. But they have no affection, no, कांय आमचे गोंयचो मोग कांय ना. ते येतात, फेडटात, जिखले नाल्यार वयतात ते. तांकां सर्टिफिकेट मेळटात. They get even jobs there if they get they're represented for nationals or internationals. And even sometimes they get preference seats. Our Goans are just left out. I also believe one thing, if our Goans are given the chance, एक platform आसपा जाय, एक chance मेळ्ळ्यार आमचे भुरगे तुनेना खूंय पावतले. If we always keep under the belief that आमचे भुरग्यांक जायना, our children are unfit, we will remain with this. My question, which I think sometimes in my mind is, when will we improve our standards? आमी sports infrastructure कोतात, grounds कोतात, all the equipment हाडटात आमी, and then finally, after training our children, they all look forward that we will now participate, and suddenly their names are eliminated. आमचे ते platform आहा तेन्ना, that platform is one chance to overcome a stage fright. When they go on the stage, you overcome a stage fright. Secondly, they get a chance to participate. Third, they learn about team spirit. They learn about preparedness for competitive games. And they finally stand on that platform and either achieve or at least participate. If we don't give our children this kind of a boost, I don't think there is even need of trying to say we are promoting sports. We have also sports associations. I don't know what the sports associations are doing if they cannot groom up our talent and allow them to perform. Because if these sports associations are only there conducting meetings and going for places and going for tours and coming back, then I think these associations should be wound up and such people should be sent home once and for all.
I don't believe that they do any service for our Goans. According to me, this kind of importing of players is a backdoor entry for which they have no obligation to do anything. I have seen sometimes, Honorable Speaker, आमचे स्पोर्ट्स असोसिएशन मेंबर आहात ते कमिटी मेंबर एंड इवन ऑनरेबल मिनिस्टर मस्ट हॅव मेट सम ऑफ देम थोड्यांक भोंवपा पासून जायना चलोंक जायना इतले जाणटे जाले आनी मे बी दे मायट हॅव बीन वेरी गूड वन्स अपॉन अ टायम इन देयर डेज बट दे जस्ट कांट वॉक वयता तेश कोन्न पडपाक सो इट्स वेरी सॅड टू सी दीस पीपल एंड दे डोंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द असोसिएशन इवन दॅट स्टेट ते सोडूंक सोदनात ते बसूंक सोदतात थिंगा आनी दुसऱ्यांक येवपाक दिनात ते चान्स. So I think it is time to weed out this. Honorable Speaker, एक हें आसा स्पोर्ट्स कोड म्हणलो आशिल्लो आनी म्हाका उगडास आहा एक पिटिशन फायल केलें हायकोर्टान हांव त्या पिटिशना पासून अपेल जालो फुटबॉल असोसिएशनाचे आनी ते फुटबॉल असोसिएशना एज वॉज 70 आनी ते सगळे आशिल्ले थिंगा यू कॅन नॉट बी रिइलेक्टेड मोर दॅन 2 times. So I want to know whether the government is enforcing the sports code for all the associations. कांय सोडनासतना ना keep it uniform. I have no interest in any association. मुगे सोयरे आहात or ना जाल्यार हांव नेना म्हाका कसलो इंट्रस्ट ना थिंगा. I am only interested that you must develop sports. Keep these people who are deadwood out of the sports framework. I think definitely you will get fresh breath, fresh talent, and you may pick up people who you never knew before who had talents. Recently, एक badminton ranking आशिल्ले फोंड्यान, and you might have known about it. ते स्टेट रँकर्स म्हूण स्टेट रँकींग कोत्ताले भायले लोकां हाडले मागीर लोकांनी प्रोटेस्ट केले देन दे विथड्रू दोज पीपल आउट बट माय क्वेश्चन इज वाय वर दे ब्रॉट इन हू सिलेक्टेड देम हाव वर दे ब्रॉट इन थर्ड पार्टी म्हाका दुबाय आसता ऑनरेबल स्पीकर ते कितें कोतात ते 30% म्हणटात ऑन वॉट बेसीस हॅव यू सिलेक्टेड दोज 30%? कोणी भायले पॉलिटिशनां धाडले म्हूण तांकां एकोमोडेट कोता ते पॉलिटिशनागे सोयरे म्हूण तांकां भितर हाडटात मागीर तांकां चान्स मेळटा वचपाक हिंगा थिंगा or they get this benefit of medical admissions or other things. I think that these kind of things, what they do is when they are allowing it without having proper data, without having any study, I think this is a corrupt act because you are doing a favor probably for a consideration. And I think you should monitor these kind of things, get a justification. I'm not saying you can look into it, but ask your SAG or anybody in your department to scrutinize. Amunda itle detail naka, but at least a preliminary scrutiny. Why were they brought in? Why were they considered fit? Kita haंव तुका एक दाखोवपाक वयता आमचे games आशिल्ले तेन्ना when we had the games, national games. Maka list, you had given me an answer, very long answer was given. I'm going to just read some few things from here. In a tournament called Sepak Takraw Munasar, Sepak Takraw. In that, one of the candidates who was there competing was Setaram Singh Thokom. Now, so Setaram Singh Thokom. To huncho Imphalacho. He participated in this event representing Goa. At age Fatlian, with the same surname, Sanamacha Chanu Thokom. Now this person is participating in boxing. Address kite Parra Mapsa. Tumcho tu orakna. So this is what is happening. Dusro Niharika Siram Gonela Parra Mapsa. This is why I'm saying what document was used, what fraudulent method to come by the back door and say I'm a Goan. Anik ek sangta hu tuka. At serial number 2874, Baswaraj Sangappa Jawar. You can have Baswaraj Sangappa, can also be now resident in Goa, Jawar. But ek dubaw kita, em poro address kita. House number 482, SO mulla onena kita. PO Goa, Panaji, District South Goa. Samjalo, he jeri kotta. I think whoever fed in this data should have suspected this. And this is for square martial arts. So just scrutinize this. They have already taken the award. I'm not going to say inquire and withdraw the awards. But we need to take care. And the entire team of this Sepak Takraw, entire team was not Goan. If we don't have the discipline,
why are we putting people there? Encourage our people. I'm told that our people are also, they futsal kota nahat tenna, they are also practicing these same sports. We can give chance to our people. They may not be the best, but one day you never know. Give them 2-3 years, they may become the best. So I request that we should take this. There is one more thing which I want to point out, is that आमचे cycling association आचे थोडे दिस फाटी एक आवाज आयिल्लो. Honorable Minister may see whether it is right or wrong. Third party in-house, third party there can be two groups, एक for, one against. So whether that allegations are right or wrong, but the allegations are that one day camp केल्लो, फकत 13 cyclist आयिल्ले आनी 14,14,14,920 रुपये बिल काडले म्हण. They said there was no residential camp. It was supposed to be 3 days. फकत एक पण जे दोनापावल हुई केला. And if this is found to be correct, I request the government should book these people, debar them from that association, clean up the system, because if you have these people coming only to loot, I will tell you the association will finish this cycling and whatever sports event. So please, I would say that, and make sure you recover the loot without delay. There's another thing, Honorable Speaker, I have requested the government to give me a futsal court and a mini sports complex in Aldana. So I know the work is in progress. I only request that can be expedited. In art and culture, demand number 43. I'm speaking on folk art, which is traditional art. Ami festivals kotat, but I'm requesting if we can have smaller festivals at the village levels, wherever there is the main villages. If we can, instead of having one just in Panjim, one maybe in Saligaon and all that, have in the village level, split them up. Because this way the local talent we can bring up, and then you can have a bigger event perhaps at the end of the year or maybe towards end of December. You just think of this. There's also another thing which we need, that in our educational institutions, I would request Honorable Minister, if something can be done, sitting in conjunction with Education Minister to inform our children, to educate them of the various art which is available. Ami Kavi art modale. I think Saptakoteshwar Devda gelo tanna, what beautiful work is there. I don't know how many children know about it. People from our Bardes, maybe Bisholin, they may know about it. How many people from South Goa may know about it? So I believe that we even have these Ankal Poer Malikarjun temple angello. Tinga ami podoile ki tem pillar ahate, the work which is done, even the paintings on the walls which have been done, giving the narratives. It is hand painted, it is not even this thing. So these kind of things, if we educate the children, they can learn. You can take them to the churches, the basilica, whatever, and explain to them what is Baroque type of art or architecture. It can be also classical period of architecture and art. It can be Renaissance, it can also be impressionist works, or it can be modern works. Whatever it is, you speak to them, you explain to them. Even when they walk inside a temple or a church, they will know this is the period or this is the era when this construction or this style is belonging to, whether it's the Baroque, whether even it's a Gothic structure, as we know the Mayande Deus Church in Saligaon. So it is for the children when they walk. It's because once they expand their knowledge, they expand their horizon. And I believe that if we give them this kind of a foundation, this is part of art and culture, even our local cultures. आमी कितल्या पाटी हांवें पळयलां, एक पाटी हांव सत्तारी गेलो तेन्ना थिंगा फातोर आसात ते. वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द स्टोन? आमी व्हडले हिंगा ते स्टोन हिंगा ते लंडनान इंग्लंड आहा ते स्टोन एंजाचे वयता ते पळोवपा. आमगे फातोर आहा ते कितल्यात आहा हिंगा. So I think that we can promote these kind of things and make them aware of our traditional religious rites or cults which were available here, and people can appreciate history and the background of these things. Even every temple, if you look at it, every pillar has got a carving which has got every meaning on it, which is very beautiful. So I request that this should be done. And finally, you will remember even in Kerala there is Raja Ravi Varma, the paintings. He has done it in very classical style, though he is a painter from Kerala. So therefore, we have got our masters like Gaitonde, you know this Gaitonde Amso.
And even from our Pomburpa, these famous artists who have all been there, I think that we need to recognize them, put them on the educational textbooks and be able to give our children the chance to learn, appreciate, perhaps emulate or perhaps even do something better than them. Just the last demand I'm speaking about is RDA. I don't have much to say except one thing, Honorable Speaker, which I want to bring to the notice of the Honorable Minister. RDA चे often आमकां लोकां सांगतात ते आमकां funds ना म्हूण. I think that a proper apportionment of the funds for works to be carried out across constituencies should be done. आता न्यू एक येयला की हांवें कोणा दाखयल्लें तांकां ऑफिसरां कोणा बरोबर धाडलोले म्हगे स्टाफा बरोबर ते म्हणपाक लागले न्यू प्रपोजल घाल म्हूण. Proposal is already there. It already reached advanced stage. परत घाल म्हूण. If you start putting again, it will go in circles for another 2 years. So my request is, please tell them, unless I say this proposal is not wanted by me, it is an unnecessary proposal. It's a proposal only to benefit one person. If I say that, drop it. But if I'm not, I myself, my office is pursuing it, why should you say, give another letter? Why should it be? I don't mind to put for paper at the end of 5 years to say, almost a proposal. I'm not bothered. Finally, the work should be done. I don't care how it was done. So I want the work to be executed, time-bound manner, so that even before the, I'm not saying before my term, as far as possible, we can work it because third party retaining wall, anikit kosorten. These kind of things we need to take on emergent steps, and I request the Honourable Speaker to kindly bring this to the attention of the government and the government to bring it to the attention of the officers. Just one small thing, last one. Amge Scouts and Guides Munasa. In Scouts and Guides, they have long back, they had about 125 schools where they had 22,000 students. And now they have 225 schools with almost 50,000 students. Any Surla Muntumi Zomin Dille, about 30,000 square meters at Darbandara. So about 1,000 children can be accommodated for a camp, kita utkache provision and kitchen facility asa. Tumi 5 dile kite 5 into 7 you get base tents dil to me. Now the site in Surla is blocked by a school wall. I don't know if you have been informed, and there is some proceedings before the deputy collector. And many of those children have also won national awards, state awards, and they have even participated in UK. So I would request that if some dialogue can be done, I don't believe in court litigation necessarily. But I don't believe this kind of thing should be worked out so that you can work out with the school, because that land for the school is also given by the government. So you can work it out. And last I will just speak about this. Then the Scouts Association and Guides Association had made a proposal for revision of pattern of assistance. They had asked for additional staff and for payment to be made, 7th pay commission to be made applicable to their staff. To me, 50% matching grants and salaries on reimbursement. What I would request is, see, because they are doing voluntary service, this is not like a profit organization. My request is only to make sure that they can be given direct payment, like how you have aided schools where the payment goes directly into the salary account of the staff. Make the payment direct so they don't have the burden of first doing and getting a reimbursement, and see whether you can accommodate making provision for additional staff which they have asked and the 7th pay commission. I am obliged. Honourable Member Shri Digamar Kamath. I rise to speak on the demands, demand number 42, 43 and 85, which are before this House, and make some suggestions, support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, सगळ्यात पयली demand number 42, sports and youth affairs हाचेर येता. Speaker sir, गोंयाक 2002 हैदराबादाक जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो तेन्ना गोंयाक नॅशनल गेम्स अलॉट जाल्ल्यो 36 नॅशनल गेम्स टू बी होस्टेड इन 2011. म्हाका याद आसा कित्याक I had led a team on behalf of the state of Goa to plead for the national games at Hyderabad at that time. And सगळे national games delay जाल्यो. 33rd was delayed, 34th was delayed, 35th was delayed.
Goa also got delayed, but ultimately I must congratulate the Chief Minister and Sports Minister. पूण निमाणे आज जातल्यो फाल्यां जातल्यो म्हणटा त्यो नॅशनल गेम सक्सेसफुली गोवा गव्हर्मेंटान होस्ट करून दाखयल्यो. This is important. Everybody appreciated the efforts put on for hosting the national games in the state of Goa. म्हणजे एक 6 महिने पयलीं सुद्दां लोक क्वेश्चन मार्क जातल्यो काय ना जातल्यो ना, पूण बऱ्या पद्दतीन जालो. इव्हेंट्स वेर व्हेरी गुड, इनॉग्रल इव्हेंट्स, क्लोजिंग फंक्शन, आय वॉज प्रेझेंट फॉर मेनी ऑफ द फंक्शन्स, आणि बऱ्या पद्दतीन जाल्यो. म्हणजे सगळ्यांचें पार्टिसिपेशन, एवरीबॉडी. इनफॅक्ट मिनिस्टर हॅड कॉल्ड मेनी MLAs ऑल्सो फॉर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्रायजीस, आणि सगळ्यांक इन्वॉल्व करून घेवपाचो ताणें कोण आयले ना ते सोडून दी, पूण ताणें सिन्सियर एफर्ट केल्लो टू कॉल एवरीबॉडी. इवन ताणें म्हाका एक बरें दिसलें, ओल्ड प्लेयर्स आशिल्ले, ओल्ड प्लेयर्सां सुद्दां ताणें विसरलो ना. ताणें आमच्या असोसिएशना कडल्यान आमचे कोण ओल्ड आसा तांकां आपोवन हाडून कोचीस आसा तांकां गॅस्ट केले, तांच्या हातांतल्यान प्रायजां दिली. कोण ब्युरोक्रेट्स आशिल्ले थोडे who had served Goa, तांकां आपोवन हाडून तांच्या हातांतल्यान ताणें प्रायजीस दिले. इट्स अ टायम टू रिकॉग्नायज देअर सर्विसीस वीच ही हॅज डन सक्सेसफुली. आणि म्हणून हांव खरेंच आय एप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट ऑन फॉर नॅशनल गेम्स. स्पीकर सर, दुसरें हांवें पयर सांगिल्लें की नावेली किंवा मडगांव आनी नावेलीच्या बॉर्डरीचेर म्हणटा हांव ताका जो इंडोर स्टेडियम आसा, इंडोर हॉल आसा, तो एक्चुअली अत्यंत बऱ्या पद्दतीचो हॉल आसा. थंय पोरूं 5,000 प्लेयर्स, बॅडमिंटन वेटरन प्लेयर्स, above 40, above 50, above 60, above 70, even above 70 people came to play. आणि 5,000 प्लेयर्स म्हणजे इट जनरेट्स लॉट्स ऑफ बिझनेस फॉर द हॉटेल्स, बिझनेस फॉर द टॅक्सीज, बिझनेस फॉर द रिक्षास. म्हणजे सगळ्या हातूंतल्यान ते सगळे ती एरिया वॉज फूल ऑफ पीपल. आणि अत्यंत बऱ्या पद्दतीन ते वेटरन नॅशनल्स थंय जाली. ताजे फाटल्यान पयर म्हापशांय एक वेटरन हें जाल्लें चॅम्पियनशीप वीच ड्रॉज ह्यूज क्रावड. आणि म्हणून म्हाका दिसता थंय मातशें चड लक्ष घालून मिनिस्टरान, म्हणजे हांवें सांगलें तशें पयर एक कॅन्टीन थंय मिनिमम कॅन्टीन स्टार्ट. हांव थंय सकाळ फुडें स्पीकर सर वॉकाक वता सकाळ फुडें, आनी सकाळ फुडें थंय गर्दी आसता भुरग्यांची, कोचिंग चलता, हें चलता. फक्त थंय थोडे कडेन लिकेजीस जाता, त्यो कोणाक तरी इमिजिएट सांगून कित्याक ज्यो लिकेज जाल्यो जाल्यार ते वुडन फ्लोरींग पळय आसा बॅडमिंटनाचें, तें वुडन फ्लोरींग पेड्ड्यार जातलें. एक पेड्ड्यार जावपाक लागलें की मागीर तें सगळें वता. सो तें मातशें इमिजिएटली हांवें तांकां सांगिल्लें आसा, पूण मातशें एक इन्स्ट्रक्शन दिवचें अशी म्हजी इच्छा. दुसरो स्पीकर सर, आय ऑल्सो थँक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. हांव सदांच ह्या हावसांत रेज करतालो मडगांवच्या स्विमींग पुलाचे रिपेर्स, टॉयलेट सारकी ना आनी कितें सारकें ना. अरावंड 1.5 crore ऑफ this tender, it was tendered. It is already, I think, Minister has cleared the file. It has gone for approval of the Chief Minister. By today, tomorrow, it will be approved, I am told. And by next week, the work will start. Pool जाला, फक्त पुलाचे सायडीचें जें कितें आसा तेंय आतां ह्या दिसांनी म्हज्या खातीर फुडल्या म्हयन्याक स्टार्ट जावपाक जाय. दुसरो एक इम्पॉर्टंट इशू जो हांवें ऑलरेडी रेज केला हियर, आय एम हॅपी दॅट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हॅज एडवर्टायज 2 स्विमींग कोचीस, आणि बोथ आर लेडीज. सो हांव तें चड म्हत्वाचें की बायलांक वुमन कोचीस ताणें 2 एडवर्टायज केल्या. आणि आमकां असोसिएशनाकय तांणी सांगलां की तुमी जाय जाल्यार तुमी मेल असोसिएशन तुमी करा, यू सिलेक्ट गूड कोचीस अलॉंग विथ द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी, आणि गव्हर्मेंट वील पे दॅम द दीस. इट्स अ गूड थिंग, फर्स्ट टायम इट इज हॅपनिंग. हांव त्या खातीर ताका थँक्यू म्हणटा. आणि एक आमचो एक हें आसा की स्विमिंगाचो एक इंटरनॅशनल इव्हेंट केन्ना तरी मडगांवच्या पुलाचेर जावचो. ताजे खातीर म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर की एक बरो पूल जो आमी पयलीं एस्टिमेट केल्लो तो पुलाचो एस्टिमेट परत तो सगळो रेडी आसा, तोच एस्टिमेट अप्रूव करून टेंडर करचो अशें म्हजे मिनिस्टरा कडेन मागणें आसा. सो दॅट बीन 27, 26 or 25 केन्ना तरी आमी एक 2-3 वर्सां भितर एक इंटरनॅशनल टुर्नामेंट थंय होस्ट करपाक शकतले. स्पीकर सर, हांव स्पोर्ट्सांतल्यान आर्ट एंड कल्चराचेर आय विल फिनीश फास्ट. एक इशू म्हणजे रविंद्र भवन हाची न्यू कमिटी जाली, न्यू कमिटी वॉज अप्रूव्ड एंड न्यू कमिटी हॅज रियली डन वेल. म्हणजे रविंद्र भवन हॅज बिकम व्हायब्रंट, इट हॅज गॉट लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज चालू आसता सामक्यो, आनी ताका लागून इट हॅज बिकम ए व्हायब्रंट प्लेस. इनफॅक्ट तें कॅन्टीन एका तेंपार फामाद आशिल्लें, तें कॅन्टीन बंद पडिल्लें, तें कॅन्टीन चालू जावन आतां तें कॅन्टिनांत भरपूर लोकांचो मुवमेंट जाता, कॅन्टिनाक गर्दी जाता आनी कॅन्टीनूय बरे भशेन चलता. सो आय एम ऑल्सो थँकफूल
to the government for reconstituting the Ravindra Bhavan. And म्हाका इतलेच सजेशन आहा मिनिस्टरा की तांणी तांकां कितें जाय जाल्यार सपोर्ट दिवचो कितें खंयच्या लेवलाचेर जाय जाल्यार सपोर्ट दिवचो बिकॉज दे आर डुईंग गूड प्रोग्राम्स म्हणजे प्रोग्राम्स बरे जाता सगळे कडेन वातावरण बरें आसा पयर हाजो एकादशीचो म्हणजे आषाढी हाजो एक बरो मोठो कार्यक्रम थंय जालो आनी लॉट्स ऑफ पीपल केम फॉर द प्रोग्राम ऑल्सो थँक्यू स्पीकर्स Honourable members, Mrs. Jennifer Monserrat. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, first and foremost, I would like to thank the Honourable Minister for Sports for sending a team of officials to my constituency to check the football ground there. I had sent him a note saying that there was an urgent need to upgrade basic infrastructure on the ground, like the tensile structures, changing room, toilets, etc., which was done immediately. And currently, the estimate and drawings are approved administratively. So I would like the Honourable Minister to expedite the matter so that the upgradation and the development of the ground can be started at the earliest for all the football enthusiasts that we have in Talegaon and neighbouring areas as well. Also, I would like to request the Honourable Minister for an indoor stadium in Talegaon on the lines like the ones they have in Miramar. And I say this because there's a lot of talent in Talegaon, but apart from that, the players who go to the indoor stadium in Miramar sometimes don't get a slot to play. They have to wait for quite some time. So I think this would also help the players who go to indoor stadium in Miramar and also from Talegaon and the neighbouring areas as well. Also, I would like to request the Honourable Minister for a futsal ground. And then, Speaker sir, there is a need to create a very sustainable and robust sports ecosystem which will support all our athletes in the state. There are many athletes who have the knack and who have the talent but lack coaching and financial support. So the department, I think, needs to identify these athletes much earlier, maybe in schools or when they are in colleges, or probably also have an outreach program which will be able to identify these students who are talented. And also I think this is where the Khelo Goa Center will play a very important and vital role. Speaker sir, in my constituency, there is a player, her name is Chanel Crizel. She's a very young rugby player who represented Goa at the national level and also took part in the under-18 and the under-20 Indian squad for the Asian Rugby Tournament held in Uzbekistan and Nepal, and where she got the second place. She was also awarded the best sportswoman of Goa for 23 and 24 by the Goa University, and also selected in the Rugby India senior women's team for the Olympic qualifiers in Osaka, in Japan. And she's the youngest player and the only one from Goa. I think she deserves some recognition. There's another player as well. Her name is Erika Siqueira. She just participated in the Jiu-Jitsu Championship. She's a triple gold medalist at the 11th Mombasa Open International Martial Arts Championship. She has also won a silver medal in the AGP Indian National Jiu-Jitsu competition 2024 held in New Delhi, and apart from that she has many other accomplishments as well. These are just a few of the athletes that I'm bringing to the notice of the Honourable Minister who have won accolades for the state, but they have not received any financial assistance nor any coaching, and I think they deserve some encouragement as well from the government. The Honourable Minister may give directions to the concerned officials to just look into the matter. Then we have Karina Shirodkar also, who participated in the national games in the 80-85 category for Penac Silat championship. She won the gold, and she's yet awaiting for her prize money. Honourable Minister, may please look into this. There is also another player by the name of Lloyd Fernandez, who has represented Goa in the para table tennis matches and won several medals. Currently, Speaker sir, he has inverted 4 applications after he has won the medal for prize money. Honourable Minister, please look into this as well. Speaker sir, I would
After this, I would like to thank the Honorable Minister for approving the renovation and beautification work of the old and new cemetery in Talegaon by laying of pavers and digging of pits. Also, I would like to thank him for approving the sports equipment quota under the MLA MP scheme for Talegaon constituency for 24 and 25. And I would like to congratulate the Honorable CM and the Honorable Minister for Sports for hosting a very successful National Games in Goa. It was a very proud moment for all of us. Thank you, Speaker, sir. Honourable members, Mrs. Delilah Lobo. Speaker, sir, I'm here to support the demands listed for the day and oppose the cut motion. Demand number 42, Sports and Youth Affairs. First of all, I would like to congratulate the Honorable CM and the Minister for having successfully organized the National Games in Goa. In October 2023, we have won 92 medals in National Games, and this has been landmark achievement in the sporting history of Goa. Secondly, regarding this, we have had many students and people who have volunteered for these National Games. Their remuneration has to be given. Minister, please look into it. तुवें सांगलेलें कितें तेंचे bank details सारके ना. If your officers could send them what exactly is required, bank details na, kide na, some correspondence to be sent from your officers to those people who have not received it would be quite good. And I'm sure the structures created for these National Games are being put for good cause now. Regarding our Pede Sports Complex, MAPSA, lack of swimming teachers at swimming pool Pede, sir. They mashe swimming coaches mashe poiche and these lifeguards na. Well, but there are few lifeguards. So taji vacancy post ki lifeguards at the swimming pool. Then the athletic track of Pede Sports Complex is still not handed over. The contractor and जे नॅशनल गेम्साक लागून एथलेटीक ट्रॅक केल्ले आतां 9 म्हयने जाले अजुनूय एसएजीक हँड ओवर करूंक ना तेय मातशें पळोवचें सो दॅट आवर स्टुडंट्स आवर प्लेयर्स कॅन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट आनी आमचे जॉब्स एडवर्टायज केल्ले तेय बेग्याचे बेग्यान भरचे म्हणून आमची मागणी In our budget, the Honorable CM has mentioned that he is going to open Khelo Goa Center in line with Khelo India centers, where in each taluka, where training in multiple disciplines of sports will be provided. And for this, allocation of 30 lakhs has been kept. So I congratulate the Minister. पूण हांगा आतां खेलो इंडिया आमचे पणजे साकून पेडे शिफ्ट जाता आनी पेडे जेन्ना शिफ्ट जाता इन द मल्टीपर्पज इंडोर हॉल थंयसर आमचे बॅडमिंटन जुडो वेट लिफ्टिंग आनी कबड्डी आतां भुरगे थंयसर खेळटात सो वॉट आर यू गोइंग टू डू वेन यू आर गोइंग टू शिफ्ट दोज प्लेयर्स फ्रॉम खेलो इंडिया एंड दे आर गोइंग टू ऑक्युपाय द मल्टीपर्पज हॉल्स सो our existing players should not get in this discipline should not get displaced. आणि तुका चोडान चोड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आसगांवचो ग्रावंड जितली वर्सां तो पेंडींग आसलो तुवें हातीन घेतलो एंड द वर्क इज गोईंग ऑन वेल आय रियली थँक यू एंड युअर फूल टीम फॉर हेल्पिंग मी टू गेट दिस ब्युटिफूल आसगांव ग्रावंड डन. Regarding demand number 43, art and culture. Sir, आमच्या आर्ट अँड कल्चराचे एक सांगूंक सोदता ते कलाकाराचे स्किमीन 2,500 मेवता आमच्या कलाकारांक पूण तांकां लायफ सर्टिफिकेट एवरी 6 months दिवंक पडटात
आय थिंक आमचे गृह आधार स्किमान जशे वर्साक एक पावटी लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक पडटा तोच इन लायन विथ दॅट कित्याक सो म्हयन्यांनी ते कलाकार येवन लायफ सर्टिफिकेट दिवपाचे जस्ट सी दॅट they give the life certificate once a year in line with Griha Aadhar scheme. आणि आमचे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांजांव ऑफ फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता आनी असले कितलेच कल्चरल इव्हेंट्स ऑर्गनायज जाता आनी तुमी तुमच्या फंडांतल्यान आर्ट एंड कल्चरांतल्यान तांकां यू गिव देम सम रेम्युनरेशन सम पेमेंट. आय रियली थँक यू फॉर हेल्पींग देम. पूण एकूच सांगूंक सोदता की एक्सपेंडिचर खूब जाता हे सांजांवचे स्पेशली 8-10 लाख पासून जाता. सो इफ यू कॅन फिक्स सम पर्संटेज ऑन द बेसीस ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बिकॉज सगळीं बिलां तुका येता सर. सो फॉर दीस कल्चरल इव्हेंट्स इफ द एक्सपेंडिचर इज 100 इफ यू कॅन गिव 50% जस्ट मार्क समथींग ऑर 60% सो दॅट दिता तूं सर. थँक्यू म्हणटा. आणि रवींद्र भवन आमच्या बार्देजान अजूनही ना. सो वेगळ्याच्या वेगळ्यान हे रवींद्र भवन आमच्या बार्देजकारांक मेवचे अंडर युअर टेन्युअर. आय एम शुअर वी विल गेट इट. रिगार्डिंग डिमांड नंबर 85 डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट RDAच्या अंडर आम्ही तुमकां फायल दिल्ली आमचे वेल्ला पंचायत घर. इट्स लिकींग व्हेरी बॅडली. सो तें वेगळ्याच्या वेगळ्यान करचें आनी यू हॅव ऑलरेडी अश्युअर्ड मी. सो आय एम शुअर यू वील डू. आनी आमकां 2 कामां सांगलेलीं तुमी करता म्हणून. दीस वेल्ला पंचायत घर फर्स्ट फ्लोर आनी ओशेल कालिका टेम्पल ते 2 फायली दिल्ले आहा तुमचे डायरेक्टर. सो हेजे वेगळ्याच्या वेगळ्यान करचें. आनी इन 2029 अंडर नरेगा स्कीम 68 posts were created and 68 लोकांक घेतलेले आणि घेतलेले आफ्टर डुईंग ऑल द प्रोसिजर एडवर्टिजमेंट केले एग्जाम्स घेतले आनी दे वर ऑन कॉन्ट्रॅक्च्युअल. आतां म्हाका दिसता तेंचे टर्म सोंपत येयले आनी दे ऑल व्हेरी एंग्शियस. सो आतां तुमकां जेन्ना पोस्ट येतले कितें तेंचे फायलीचेर कितें बरयल्लें आहा की ह्युमन रिसोर्साक तांकां शिफ्ट करचें म्हणून. दीस बॉयज एंड गर्ल्स दे ऑलरेडी हॅव 2.5 years एक्सपिरियन्स इन युअर डिपार्टमेंट. सो जेन्ना पोस्ट येतात तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवचें कित्याक तांकां ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आहा. हेच आमचें तुजे कडेन मागणें सर. आनी सेकंडली नरेगाक अंडर नरेगा ते लेबर आसता तांकां 356 रुपीज पर डे. ते मातशें वाडोवचें. हांव जाणा वाडयलात बट लेबर 1000 बाजारान आनी हांकां 356 वॉट एवर तेय टायमार पडना सर. हे टायमार पडल्यार ते लेबर येतले नाजाल्यार लेबर येवचे ना एंड देन यू आर गोइंग टू ब्लेम द ग्राम सेवक दॅट ही इज नॉट डुईंग एनी जॉब. सो प्लीज सी दॅट दीस फंड्स कम फ्रॉम द सेंटर द नरेगा फंड्स एंड पेमेंट फर्स्ट बी मेड टू द लेबरर्स. थँक्यू व्हेरी मच सर. Honourable Member Shri Vanzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions moved by me, as I would speak on demand number 42, demand number 43 and demand number 85. Speaker sir, जेन्ना आमी स्पोर्ट्साचे उलयताय the whole philosophy of the sports activity comes with the Goa State Youth Policy, Speaker sir. Speaker sir, I would like to bring it to the notice of this House कि in this same House, August 2014, आमगेले हे Chief Ministeraन गायिल्लें कि he had tabled the youth policy on the same floor of the House during the late Manohar Parekar's time. And in 2019, again he had given an assurance that this policy, that is the Goa State Youth Policy 2015, will be implemented. It will be framed by the Directorate of Sports and Youth, and the policy would say that setting up of Goa Youth Welfare Corporation and establishment of Taluka level youth resource centers, among other things. Speaker sir, here uloin जायत पाट गेलोले आहाय आणि it is still there. ही youth policy जी आहा, Goa State Youth Policy, also should be in line with the national youth policy.
आणि द पर्पज ऑफ अ यूथ पॉलिसी इज टू क्रिएट कंडिशन्स फॉर लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटी अँड एक्सपिरियन्स which enable young people to develop knowledge, skills and competencies, Speaker sir. So Speaker sir, ही जी आमगेली गोवा स्टेट यूथ पॉलिसी जी आहा ती अजून पसून नोटिफाय जाली ना. ती नोटिफाय जावपाची गरज आहा. आनी जेन्ना ती नोटिफाय जातली तेन्ना ते पॉलिसी प्रमाणे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक आमदाराक वेरियस फॅसिलिटीज ज्यो आहाय त्यो स्ट्रीमलायन करपाक आनी इजी जातले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू थँक दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर. आता हे डिमांड्स हेच पयले फ्यू डेज बॅक ही हॅज गिवन अस एन अलॉटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जे फुटबॉल जावं कितें इक्विपमेंट्स ते म्हाका दिसता एक 2.5 lakhs एक आमदाराक मेळटाय ते दिले आतां. पूण स्पीकर सर ह्या 2.5 lakhsan कांयच मेळना स्पीकर सर. वी हॅव सीन इन द पास्ट ते फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल हेज बॉल मेळटाय, बॅट मेळटाय आनी तेजेर प्रमोशन ऑफ फुटबॉल एक्चुअली रियली इज नॉट हॅपनिंग स्पीकर सर. जे भाशेन आमगेलो MLA LED फंड आहा ते भाशेन स्पोर्ट्साक प्रत्येक MLAक एक फंड करून घेवचो स्पीकर सर. दिस इज आय एम पुटिंग अ डिमांड फॉर द नेक्स्ट फायनान्शियल बजेट सो दॅट यू कॅन पुट इट इन युअर अजेंडा टू प्रिपेर युअर सेल्फ 6 months in advance for 2025 बजेट स्पीकर सर. प्रत्येक आमदाराक तुवें एक बजेट अलॉट करचो ताकी स्पोर्ट्स हितून ताणें आपल्यागेली कामां थोडी करून घेवपाक म्हणून. स्पीकर सर, हांव गेले ते फाटी उलयलो, हे फाटी उलयतां. जाता जाल्यार हे बजेटान आमगेले मिनिस्टरान स्पीकर सर वेटरन्स फुटबॉलाक एक अपलिफ्ट करपाक. आमगे भरपूर भुरगे आहाय जे वेटरन्सा आज फुटबॉल खेळटाय आनी ते कीप देम सेल्फ फिट. ओ वेटरन्स फुटबॉलाक तुवें एक तेंको दिवपाचो गरज आहा. काय ट्राय टू फॉर्म समथींग वेर वी कॅन हॅव अ वेटरन्स all villages, your inter villages of Goa, your inter constituency veterans football club organized by the SAG. Yeah, ek core ani maksada this will give a boost for everyone. Because sir, when it comes to power lifting, West India Championship Rajasthan जावपा हा, which is happening on the 2nd of August. आता 2 दिसांनी भुरग्या कडेन आज 22 होताय वो हाल 22 होताय 2nd August till the 4th August. हितू जायत जावं भुरगे आहाय स्पीकर सर. आमगेले बाणालीचे आहाय, वारकींचे आहाय आनी गोवा ऑल गोवा भर 12 या 13 भुरगे आहाय स्पीकर सर. तेंगे जे देस्पेज आहा तो देस्पेज म्हाका दिसता आमी घेवपा जाय. कित्याक तितू भुरगे मेडल होल्डर्स आहाय, गोल्ड मेडलिस्ट आहाय, सिल्वर मेडलिस्ट आहाय. देर आर गुड ऑन द वेरियस कॅटेगरी. हांवें ऑल्सो मिनिस्टराक दिल्ले आहा एक इन्फॉर्मेशन. यू कॅन टेक अ कॉल टुडे बिकॉज दीज बॉयज आर गोईंग ऑन द 2nd of August. तुका म्हाका दिसता हांवें मोठे मोठे डिस्पेज केले तेंगेलो एक 3 या 4 लाख रुपये ह्या भितर तुगे तेंक सगळ्यांगे 13 जाणां गेलो डिस्पेज जाता एंड दे आर लुकींग फॉर व्हेरी स्मॉल बजेट. सो गिव देम दॅट, इट वील गिव देम एन एनकरेजमेंट 2 तारखेर वचपा पयले स्पीकर सर. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट जॉब फॉर मेडलिस्ट एट नॅशनल गेम्स, जे कोण नॅशनल गेम्सां वयता ते गव्हर्मेंट जॉब एश्योर्ड. हें लास्ट टायम उलयल्लें स्पीकर सर की कोताय म्हूण, पूण हें खूंय पावलां कितें तें कांय खबर ना. मेसेज क्लियर ना भुरग्यां मदें की बाबा आपण जर तर नॅशनल गेम्सांक गोंयच पासत जर तर मेडल हाडली जाल्यार आपल्याक जॉब मेळटलो गव्हर्मेंटाचो. हें क्लियरिटी येवपा जाय स्पीकर सर, हें करपा जाय आनी भुरग्यांकूय सांगपा जाय, इस्कलांनी सांगपा जाय सो दॅट पीपल नो अबाउट इट. चिल्ड्रन ऑल्सो नो, पेरंट्स ऑल्सो आर मोटिवेटेड टू पुश देयर चिल्ड्रन स्पीकर सर. स्पीकर सर, माय कलीग एडवोकेट कालूस हॅज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट the so-called allegation of a scam coming up from the Cycling Association of Goa. Cycling Association has scam हाडल्या स्पीकर सर. ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन आमी मांडलो आहा हें. ही शूड लूक इन टू द फॅक्ट्स अबाउट इट एंड टेक अ जस्टिफाईड कॉल स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पेसिफीक डिमांड्स वयताय आज कोलवा गांवांत आमकां एक फुटसाला गरज आहा. इनफॅक्ट हांव जेन्ना हे आमदार जावन पयले पाट उलयल्लो तेन्ना हांवें 7 विलेजी एक फुटसाल करपा म्हूण डिमांड घायल्लो. आमकां दिसलोलें की डिमांड गायले आनी वय म्हणटरी सगळें मेट म्हूण हिंगा. सो तेश दिसलोलें स्टार्टिंगा स्पीकर सर, पूण तेश ना. तें 2 बजेट जालीं, हें 3रे बजेट. SAG अंडर आमकां ते 2.5 लाख फुटबॉल आनी ते दिताय, तेजे भायर कांयच फंड इन्वेस्ट जालो ना फ्रॉम SAG. सो आय डोंट नो वॉट इज द प्लॅन, बट इफ यू कॅन मॅनेज टू गेट द फंड्स एटलीस्ट फॉर दीस बजेट. म्हाका दिसता अरावंड 60-70 lakhs भितर मॅक्सिमम एक धाकटो फुटसाल येता. जर ते 70 lakhs हे बजेटान अलॉट करून कोलवा गांवांत आमगे एक फुटसाल तुज्यान हे बजेटान दिवपा जाता 24-25. आय थिंक दॅट वील बी द ओनली अमाउंट दॅट यू कूड स्पेंड फॉर अस फॉर बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर. हय जागा आहा बट हे बजेटान म्हाका दी, हांव नोट पास करता, म्हाका एश्युरन्स दी स्पीकर सर. नॅशनल स्केटींग चॅम्पियनशीप जाल्ली स्पीकर सर, फातोर्डा जाल्ली हे फाटी आनी बाय स्केटींग एसोसिएशन ऑफ गोवा. स्पीकर सर, हेमकां फंड दिवं ना गव्हर्मेंटान,
म्हाका दिसता नेक्स्ट इयरूय जावपा सो हें काडपाक गरज आहा आमकां जाग सोदपा जाय स्पीकर सर आय थिंक वी शूड प्रमोट दीस स्केटींग जायते भुरगे आतां स्केटिंगांत वचता स्पीकर सर द लास्ट पॉयंट इज पॅरा ऑलिंपीक आतां जावपा आहा प्रमोशन ऑफ पॅरा ऑलिंपीक बरे भाशेन जालें ना वी नीड टू हॅव more motivated and more robust way of approach towards promoting para-Olympic promotions. Speaker sir, I will come to art and culture. Speaker sir, आयज पेपराचेर जर तर चोयल जाल्यार आर्ट एंड कल्चराचेर येयलो आहा की कला अकॅडमी जे आहा कटन जो आहा तो कटन ओदू उरलो एक त्रियात चलता आसतना आनी तो तियात तसो कंटिन्यू जालो कटनूय आसतना कला अकॅडमीचे भरपूर चर्चा जाल्या स्पीकर सर हें आसतनाय जर तर अशें करून सिट्युएशन जाता आनी तियात पडदो हो दोन चलोवपा पडटा जाल्यार स्पीकर सर हुंय काय आम चुकताय स्पीकर सर आम एकमुखार टिका कोताय सगळें कोताय पूण हुंय काय चुकताय बेजीक वस्तू ह्यो आमगे जायनाय कला अकॅडमी इश्यूज आर नोन टू एवरी वन प्लीज एन्श्योर दॅट दी कला अकॅडमी कम्स बॅक to its standards. I would only say this, I will not go into deep because everything is known on this floor to everybody, Speaker sir. Speaker sir, इंगाय गरजा इंगाय आर्ट एंड कल्चरान डिमांड नंबर 43 हांव गरजा की MLA एक फंडोचो कित्याक आर्ट एंड कल्चराचो फंड इक्वली डिस्ट्रिब्यूट जायना कोण MLA बरो आहा जाल्यार घोडे तेगे पास जाता फास्ट आहा जाल्यार तेगे पास जाता सगळ्यांक इक्वली फंड डिस्ट्रिब्यूट जायना. So we have to make sure that a certain fund is allotted and then the MLA uses that fund in art and culture however the way he wants in his constituency through the right procedure. It's because the registration of clubs, small clubs, we have to promote through your departments because art and culture and धाकटे clubs promote करपा जाय, register करपा तेंका guidance दिवपा जाय, एक counter करपाचो very easy way of doing आणि promote करपा जाय की एक categorically एक staff दवरपाचो whoever want to register धाकटे क्लब आय स्पीकर सर धाकटे भुरगे आपल्या गेले धाकटे ग्रुप युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम मोंडो बॉयज ऑफ बेनावलीम क्रॉस बॉयज जानोत बॉयज अशें करून धाकटे ग्रुप सगळे गांवांत आहाय तांकां रेजिस्टर करपा जाय वी हॅव टू टेक इनिशिएटीव हांवें कॉमेंट्स केला मुजाटी स्पीकर सर बट गव्हर्मेंटा हातीन एक इनिशिएटीव जायच दिसत म्हाका स्पीकर सर infrastructure for art and culture needs to be it is a broad I will not go in specific but you have to look for a plan a yearly plan of how much money you are going to spend on infrastructure for your art and culture Speaker sir. Speaker sir, there is a big failure to promote, encourage, recognize the artists, theatrists जावं धाकटी भुरगीं जी टॅलंट आहा आम अनकट डायमंड्स म्हणटाय तेका अनकट डायमंड्स म्हणजे पॉलिश करपा जाय तेंकां दे आर अनकट सो तेसले भुरग्यांक आमी वयर काडपाक तियात्रिस्ट आहाय तांकां रेकॉग्नायज करपाक एट नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवल्स सगळे आमदार उलयले स्पीकर सर बट हें जायना स्पीकर सर कला गौरव पुरस्कार म्हणा स्पीकर सर कला गौरव पुरस्कारांत जायते डिस्क्रिमिनेशन आसा तें दिसता ट्रान्सपरन्सी ना स्पीकर सर आमगेले हितून आग्नेलो सांताना डिसिल्वा मू पेर सेरावलीचो कितुली वर्स जाली तो एप्लाय कर स्पीकर सर आय डोंट नो ते कित्याक मेळना हीज एलिजिबल क्रायटेरिया इज देर सगळें स्पीकर सर दिवचे जे कोण एप्लाय करता जर तर बेजीक क्रायटेरिया जर फिट जाता आनी एक्स्ट्रा आहाय जाल्यार म्हाका दिसता तुवें हो पुरस्कार तुवें दिवचो दीस वील ओनली मोटिवेट स्पीकर सर कला समान स्कीम स्पीकर सर ही म्हाका दिसता बंद जालो हा कंटिन्यू जावपा जाय आनी तेजे बॅकलॉग आहा तांकां पयशे दिले नाय तांकां जे पयशे मेळटाय ते पयशे मेळ्ळे नाय तांकां हेजे चोयचें आनी हेजे तेंगेले पयशे चालू करचे मुजे बरें येयल्ले जायत जाण ते करपा जाय स्पीकर सर सिम्प्लिफायड प्रोसेस फॉर क्लियरिंग ऑफ बारीक फायलो 2 लाखाच्यो 3 लाखाच्यो फायल्यो प्रोसेस करपाक भुरग्यांक आनी गणेश येवपा आहा दिवाली येवपा आहा क्रिसमस येवपा आहा तेजी फायल्यो समज 2 म्हयने पयलीं गायलो सिम्प्लिफायड प्रोसेस भुरगो कितें जाल्यार करूं सोदताय घट करूं सोदताय दिवाळेक असलो प्रोग्राम करूं सोदताय गणसा प्रोग्राम करूं जाय सिम्प्लिफायड प्रोसेस सिंगल विंडो सिस्टमा भाशेन हाडलें फॉर्म भरलें एटॅच केलें जालें तूं क्लियरन्स मेळ्ळी स्मॉल फंड्स ओ हेजे घालचेच एक म्हयन्या भितर दीत म्हूण सांगिलां स्पीकर सर मिनिस्टर दिवपा लागले बरें सो आय थिंक दॅट सिम्प्लिफायड प्रोसेस इज वॉट आय सी इज मिसिंग स्पीकर सर कमिंग टू द लास्ट फायनल डिमांड RDA दॅट इज डिमांड नंबर 85 स्पीकर सर जे भाशेन सांगिलां दिस इज द थर्ड बजट of my particular presence in this house because sir 2022 July speaker sir minister had come he visited amge Orlim gaon amge Carmona gaon Kavelosim gaon visit kel speaker sir आणि आमकां लेटर धाडली की 4 जॉब दाखय म्हूण आनी 2 जॉब करतो म्हूण सो 2022 to 2023 बजट जालो 4 जॉब धाडले स्पीकर सर वार्का पेडा ब्रिज
तेकाय धाडलेली तो कोना म्हूण मागीर हांवें टुरिजमा धाडली आनी हे पाटांत परतून प्रपोज केल्या ग्लास ब्रिज करपाक टुरिजम एट्रॅक्शन जावपाक बिकॉज ती अजून जालें ना तेजें कांयच जालें ना ओर्लीम जिम्नेजियम एक गायल्लें कोलवा टिंटो गायल्लो आनी कार्मोना पंचायत हॉल एक्सटेन्शन 4 वस्त गायल्ल्यो 2022 2022-23 एक बजट जालो 23-24 2 बजट गेले स्पीकर सर समज जर तर म्हाका 25-50 लाखां 2 कामां आहलीं 2 बजट गेले स्पीकर सर आतां जिम्नेजियम कॉमेर्स जालां उरले आय वूड लायक टू थँक द मिनिस्टर फॉर स्टार्टींग दीस जिम्नेजियम वर्क कोलवा टिंटो कॉमेर्स जावपा आहा टेंडरा गेल्लो आहा तेकाय लागून थँक्यू म्हणटा बट थँक्यू म्हणलें जायना 2 वर्सां बजट कांयच काम जालें ना बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन सो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी ते 2 वर्सां बजटा म्हाका एकोमोडेट कर ह्या वर्साक स्पीकर सर आनी डेट फंड इट इज मे बी अराउंड 1 CR आय वील गिव यू अनदर 3 or 4 जॉब्स अंडर RDA गेट इट डन विथ दीस बजट म्हजे वर्क ऑर्डर 31 मार्च जावचे पयलीं येवपा जाय फॉलो अप हांव करता स्पीकर सर आनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा स्पीकर सर जेन्ना आमी RDA स्टाफांक उलयताय फायल पास जायनाय कितें जालें आमी प्रेशर घालताय सो दॅट द वर्क कॅन बी डन विथ इन द फायनान्शियल बजट बिकॉज RDA स्टाफ ना म्हणटाय स्टाफ ना दे आर ओवरलोडेड सो हुंय काय म्हाका सद्दां स्टाफ शॉर्टेज आहा सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तुवें स्पीकर सर हो स्टाफाचेर नदर मारची आनी स्टाफ हें करता सेईंग दीस आय वूड लायक टू एंड विथ दीस थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member C. Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support cut motions and oppose the demands. Speaker sir, first जो demand घेवपाक सोदता तो demand number 42 sports and youth affairs. Speaker sir, पयलू म्हणजे हांव सांगपाक सोदता आतां खुबशे कलिग्स उलयल्या पॉयंट आउट करपाक सोदता तो म्हणजे बजट एलोकेशन जे बजट एलोकेशन गेले त्या वर्सा 2023-2024 हे केल्ले ते 27 करोड 27.37 करोड आनी ह्या वर्सा म्हटल्यार ह्या वर्सा जो बजट एलोकेशन जाला तो 24-25 तो 21.51 करोड आतां बजट आतां खूब आमी डिमांड घालीत रावतले पण ह्या बजटाच्या थ्रू आमी बाकीची जी कामां आसा ती आमची टायमली करपाक शकतले काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आसा सो खंय ना खंय म्हाका दिसता की डिमांड्स आमी घालता मागीर ते जायना मागीर मिनिस्टर म्हणटा की आमचो बजट जो आसा तो कमी आसा आमकां ते टायमार करूंक मेळना फुडें धुकलीत रावता सो स्पीकर सर पयलू म्हणजे म्हाका दिसता की बजट हें आसा तें वाडोवपाक जाय आसलें आतां सप्लिमेंटरी बजट घेत रावता आनी ती मागीर कितें जाता कामां डिले उरता सो हें जावपाक जायनासलें जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां बिल्ड करपाक जाय आनी एक बरो लेवलाचेर जे स्पोर्टिंग स्पिरीट जे पावोवपाक जाय खंय ना खंय म्हाका दिसता हेजेर काम करपाक जाय स्पीकर सर पयलू हांव वयता तो म्हणजे आमचो गोवा वेल्या फुटबॉल ग्रावंड आतां हो गोवा वेल्या फुटबॉल ग्रावंड म्हाका दिसता मिनिस्टरा कडेन कितलेशे फावटी उलयला डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टरा कडेन उलयला सगळ्यां कडेन उलयत आसा आनी कितलीं वर्सां जाल्यार तो पेंडींग उरला आतां परत पेंडींग उरला कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा पावस पडटा आनी कितें जाल्लें आसा पेमेंट येवना सो खंय ना खंय म्हाका दिसता हें काम जें आसा हें कंप्लीट जावपाक जाय आतां टायम दिल्लो आसा टील डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलें म्हणून म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स जाय की कशे भशेन डिसेंबर पर्यंत हें काम जें आसा फुटबॉल ग्रावंडाचें की अर्दे कुटे उरलेलें आसा तें कंप्लीट जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कशे भशेन करूंक लावपाक जाय कारण अशें आसा की आमी फुडल्या फेजाचेर उलयता आतां हेजो दुसरो फेज आसा तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो गोवा वेल्यात आमी मिनिस्टरा कडेनूय उलयल्लो आसा की आमकां पयलू स्पोर्ट्स ग्रावंड जो आसा तो फूल फ्लॅश कंप्लीट करून दिलो नाल्यार खंय ना खंय दुसऱ्याक आमी हात घालपाक शकतले आनी बाकीची जी कामां आसा ती मागीर करपाक शकतले पूण पयलू जो स्टेप आसा तो गोवा वेल्या फुटबॉल ग्रावंड सो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवचे की डिसेंबर जी टायमींग दिल्ली आसा ते डिसेंबरा पर्यंत जातलें म्हणून ह्या वर्साच्या स्पीकर सर दुसरें जें सांगपाक सोदता तो म्हणजे आमचो कुर्का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आतां कुर्का स्पोर्ट ग्रावंड म्हणल्यार आमी 20,000 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो IG प्रिझन्सा कडल्यान ट्रान्सफर करून घेतलेली आसा ही जागा व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमची लोकॅलिटीन थंय एकूय ग्रावंड ना कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीचो एंटायर हेन आतां तेय हांवें मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन जाल्लें आसा पण हांव एक सांगपाक सोदता तें म्हणजे जे प्रायोरिटी जावपाक जाय आसली आतां जेन्ना ट्रान्सफर जाल्लो हांवें एक LEQ घातलेलो LEQ नंबर 4C 24/7/2024 सो हो म्हाका रिप्लाय येयला तितून वेदर हांवें प्रपोजल घातला हांवें ऑलरेडी प्रपोजल घालून सगळे प्रोसिजर केल्लो आसा पण प्रॉब्लेम कितें आसा ते सायट विजीट म्हटल्यार जेन्ना प्रपोजल घातलेले सायट विजीट जालें स्पीकर सर 7 सप्टेंबर 2023 आनी जे प्रपोजल जे आसले ते 30/5/2024 ह्या एका दुसरी सायट विजीट म्हटल्यार म्हाज्या वांगडा सायट विजीट जातलें आनी प्रपोजल हांवें घातला ते 7 सप्टेंबर 2023 म्हटल्यार कितलो डिले जाला आतां तितून स्पीकर सर एक रिप्लाय येयलें म्हाका की डिले कित्याक जालो तो विचारलो सो डिले जाला तितून म्हणटा लोकसभा इलेक्शन आसलें आनी लोकसभा इलेक्शनाक ज्युनियर इंजिनियर जो आसा तो डिप्लॉय केल्लो आतां स्पीकर सर अशें जाता की हे आमी हेच्या पयलूय उलयल्या आनी त्या दिसा म्हाका दिसता इलेक्शनाचो जो डिमांड आसा तितूनय उलयल्या आतां ज्युनियर इंजिनियर एकटोच आसा करेक्ट
ज्युनियर इंजिनियर एकटोच आसा आनी त्याच इंजिनियराक काडला आनी थंय हें केलें आनी एंटायर जो एरिया आसा तो तोच पळयता. आतां हितून स्पोर्ट्स जे डेव्हलप आमी करूं शकता, समज ज्युनियर इंजिनियराकूच इलेक्शन ड्युटीक घातलो आनी तोय बीन सावथ गोवान घातला, हांगा स्पिकर सर तो येवपाकूच पावनासलो आनी ताका लागून स्पिकर सर हें जें काम आसा इस्टिमेट करपाचें, आतां बेजीक जो हें आसता तो इस्टिमेट रेडी जावपाक जाय, तें आजून पर्यंत स्पिकर सर जाल्लें ना. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता हें बेग्याच्या बेगीन जावपाक जाय. म्हाका रिप्लाय येयले त्या प्रमाणे 31 ऑगस्ट 2024 ह्या तारखेक एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल जातलो स्पिकर सर. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल 31 ऑगस्टाक हांव जो रिप्लाय दिला त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करचें ही मागणी करता. तशेंच वर्क ऑर्डर जो आसा तो बेग्याच्या बेगान ग्रांट जावचो, चवथी पयलू ग्रांट जावचो, जे करून आमी हांगा जो बरो पैकी म्हणल्यार आमी पळयत आसतले तिसवाडी वन ऑफ द बेस्ट एरिया आसूंक शकता आनी बरो आमी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स थंय डेव्हलप करपाक शकतले स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता, आतां रिसंटली आमी न्यूजार वाचलां त्या भशेन जे GCA आसा, GCAचो जो हेड कोच आसा, आतां हेड कोच जो गोंयाक लागून हें आसता तो आयज खंय ना खंय भायलो अपॉयंट केल्लो आसा. आतां हितून स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा, आतां दिलीप ट्रॉफी जी जाली, दिलीप ट्रॉफी सावथ झोन तितून गोंय जिखलें, निवडून जिखलें. थंय स्पिकर सर हेमंत आंगले म्हणून हेड कोच आसलो. आतां हो आमचो गोंयकार, आतां ताका स्पिकर सर इनवायट पासून करूं ना, इंटरव्यूक बसून म्हणजे हेड कोचाचे जी इंटरव्यू आसता ताका इनवायट वचून करूं ना. सो हे आयज खंय ना खंय गोंयकारांक प्रिफरन्स दिवपाचो हाडून आतां बाकीचे कलीग उलयले की स्पोर्ट्स हेका आयज कोचांक जांकां 40 वर्सां ऑलमोस्ट 40 वर्सां ताका एक्सपिरियन्स आसा स्पोर्टिंगाचो, सो ताका इनवायट वचून करूं ना. स्पिकर सर तसोच जो आमचो स्वप्नील हसनळकर हो एक फामाद प्लेयर, गोंयचो बरो फामाद प्लेयर आनी ताणें आमचे गोंयचें नांवूय वयर काडलेलें आसा. स्पिकर सर ताका पासून सिलेक्ट करून आनी आयज भायलो कोच हाडून खंय ना खंय थंय GCAन तेंच्यांनी अपॉयंट केल्लो आसा. स्पिकर सर हो खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय आसा आनी गोंयकार जेन्ना डिलिव्हरी करता, जेन्ना कप जिखोवन दिता आनी त्याच पिरियडाक ताका काडून उडयता, आयज खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर क्लॅरिफिकेशनूय दिवपाची गरज आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां जो इंटरनॅशनल हांवें GCAचो जो प्रेजिडेंट आसा तेजो स्टेटमेंट आयकलो. आतां इंटरनॅशनल क्रिकेट ग्रावंड जो आसा ताका खूब तेंप जालो आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आमी धारगळ जो मोपा धारगळ आसा थंय हो ग्रावंड येवपाचो म्हूण आसा, तें ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की तें फुडें व्हरोन साकेन आतां म्हाका दिसता CMाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन व्हरपाची हें चालू आसा. कित्याक पयरचो स्टेटमेंट GCA प्रेजिडेंटाचो येयला, तेणें सांगलां की साके हें करपाचें म्हणून. आतां स्पिकर सर मोपा जी एरिया आसा ती सामकी आतां डेव्हलप जाता, थंय व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेल्स येता, फूल फॅसिलिटीज थंय मेळटली, आमकां एकोमोडेशन एअरपोर्ट लागीं आसा, सगळें लागीं आसा. आनी थंयच्यान स्पिकर जर समज साके शिफ्ट केलें मागीर ते लॉजिस्टीक प्रॉब्लेम जातले, खुबशे इश्यूज जातले. आतां स्पिकर सर खंय ना खंय म्हाका दिसता की धारगळ जो हें आसा, धारगळ गांवांत हें आसा थंय हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जो आसा तो जावचो, ही स्पिकर सर आमची मागणी आसा. स्पिकर सर तशेंच आतांच म्हाका एक हें येयलो, मॅसेज येयली आनी तितून हांवें पळयलें की गोवा एथलेटीक एसोसिएशन, आतां गोवा एथलेटीक एसोसिएशन एक इव्हेंट करपाचो आसा, प्रोग्राम करपाचो आसा आनी तितून तेंच्यांनी सगळे जे भुरगे आसा तांकां इनवायट केल्ले आसा. इनवायट केल्या आनी स्पिकर सर थंय रेजिस्ट्रेशन फ्री दवरल्या 300 रुपया. आतां एक रेजिस्ट्रेशन फ्री आसा ती 300 रुपया दवरिल्ली आसा, पण स्पिकर सर आनी एक जे आसा की एवरी पार्टिसिपंट हॅव टू पे 500 रुपीज. सो एक्स्ट्रा चार्ज स्पिकर सर जो एसोसिएशन आसा तो एक्स्ट्रा चार्ज घेता. आतां हें कशें घेवपाक शकता हांवूय नको, कारण एक तुमी फी घेता पार्टिसिपेशन फी म्हणून, रेजिस्ट्रेशन फी जी आसा एंट्री फी ती एक सेपरेट 300 रुपयाची घेता आनी प्लस 500 रुपयाची घेता. स्पिकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा, कित्याक 500 इतले आतां कोणा कडेन घडटा ते दिवपाक शकतले, बट बाकीच्यांका तो प्रेशर येता, पे जाता. मिन्स एक गरीब भुरगो आसा तेजी फॅमिली गरीब आसा, नाल्यार ताका 800 रुपया दिवचे पडले पार्टिसिपेट करता. जेन्ना आमी स्पोर्ट्स हें करता ते प्रमोट करता तेन्ना खंय ना खंय तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट हें करपाक जाय. आतां ओके मिनिमम फी 150 रुपया घेता, 300 रुपया घेता, वॉट एवर, पण इतली 800 रुपया फी जातली ती खूब चड जातली. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर उत्तर दिवपाक जाय. स्पिकर सर आमी जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ली, आतां नॅशनल गेम्स जाल्ली तेन्ना आमकांय इनवायट केल्ले मिनिस्टरान आनी खुबशे आमचे पर्फॉर्मन्सूय आसले, गोंयचे भुरग्यांचे पर्फॉर्मन्स आसले, आमचे स्पोर्ट्स स्टाराचे पर्फॉर्मन्स आसले. हांव एक नॅशनल गेम्साच्या हाका गेल्लो, तो म्हणजे हँडबॉलाचे गेमीक गेल्लो आनी गोवा वर्सीस उरिस्सा आसले. आतां स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, आनी जेन्ना हांव थंय बसलो पळयत जाल्यार गोंयचेर 58-0 ह्या हितून गोंय हरलें. आनी हेजो कारण कितें आसा स्पिकर सर? हो कारण म्हणजे 58-0 म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 58 खूब डिफरन्स जालो, आमचो एक पासून हे गोल जावना. सो असो डिफरन्स जेन्ना पॉयंट डिफरन्स जाता तेन्ना खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय. आनी तेन्ना हांवें चिंतलें कित्याक लागून घडलां. सो हांवें जेन्ना इन्क्वायर केलें तितून म्हाका कळोन येयलें की आमच्या गोंयांत एक पासून हँडबॉलाचो ग्रावंड ना.
एक स्पेसिफीक जो ग्रावंड आसपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, तो एक बसून ना. सो म्हाका दिसता स्पिकर सर, आमी गोंयांत एक तरी स्पेसिफिकली फॉर हँडबॉल, एक हँडबॉल आयज डेव्हलप जाता, आयज बाकीच्या स्टेटीन डेव्हलप जाता, आनी इतली जी लस आमी आतां होस्ट आसा आनी इतली लस जी जाता अशी जावपाक जायना. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान खंय ना खंय आमचो जागो आसा थंय हँडबॉलाचो एक ग्रावंड, स्पेशल ग्रावंड फॉर हँडबॉल. आतां एथलेटीक स्टेडियमाचेर बांबोली मेळटले तो यूज करता आमी, पण कसो जाय तेन्नाच यूज करता. सो तो स्पेशल ना, सो स्पेशल ग्रावंड हो करून घेवपाचो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, तशेंच आतां GFDC आसा, गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हें जेन्ना हाडलेलें तेन्ना एक एम घेवन हाडलेलें की ग्रास रूट फुटबॉल जो आसा तो आमी डेव्हलप करतले. ग्रास रूट फुटबॉलर्स जे आसा ते आमी हाडटले फुडें. आनी फुटबॉल गोंयचो मेन स्पोर्ट्स आसल्या कारणान खंय ना खंय आमी फुटबॉलाक प्रमोट करपाक जाय. आतां स्पिकर सर, हितून कितें जाल्लें आसा, आतां 1 वर्स जालें जो चेअरमॅन आसा, आतां एकूय चेअरमॅन ना, कावन्सल थंय ना. सो हें मिन्स GFDC चलतली कशी? हांवें बाजून स्पिकर सर आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात स्टार्टींग आमच्या भुरग्यांक कोर्सीस घेतले, म्हटल्यार ट्रेनींग प्रोग्राम दिले आनी बरे पैकी ट्रेनींग प्रोग्राम स्पिकर सर जाले आनी तांकां फॅसिलिटीजूय गावली. पण आतां स्पिकर सर समज चेअरमॅन ना, आमचो कावन्सल ना, जाल्यार कशें डेव्हलप जातलें? म्हाका खबर ना कित्याक लागून हें आजून पर्यंत जावना. 1 वर्स जालें स्पिकर सर. 1 वर्स म्हटल्यार कशें आयज भुरग्यांक खेळपाक पासून ना आनी बरी फॅसिलिटी मेळटाली. पयलू हें जातालें, डिले जातालो, पेमेंटान डिले जातालो, होवूय एक इश्यू आसलो. पण म्हाका दिसता खंय ना खंय आमकां ग्रास रूट, हांवें त्या दिसा पासून म्हटलेलें की ग्रास रूट समज डेव्हलप करतले फुटबॉलान, नाल्यार आमकां GFDCची गरज आसा. आनी GFDCन म्हाका दिसता फुडें वचपाची आमकां खूब गरज आसा. आनी म्हाका तांकां फंडूय एलोकेट करपाची तितलीच गरज आसा, जे करून ते फुडें व्हरपाक शकतले. स्पिकर सर, तशेंच आतां स्पोर्ट्साचो जो फंड आसा, आतां एवरी विलेज पंचायतीक स्पोर्ट्साक तुमचे फंड येताले, एलोकेट जातालो. आतां ह्या वर्सा सर आमी LAQ घातली. LAQ घातल्यार स्पिकर सर म्हाका आन्सर येयला की 1 रुपया गावल्लो ना गेले ते 2 वर्सांचे. आतां तितून कशें जालां, पयलू आमकां मेळटाले, ह्या वर्सा कित्याक मेळोंक ना हांव नकळो कित्याक लागून तो, पण बाकीचे सगळे हितून सॅक्टरान जे आसा तो फंड एलोकेट करपाक जाय, जे करून आमचे लोकल म्हटल्यार विलेज लेवलाचेर जे स्पोर्ट्स स्टार आसा, आमी कशेंय तांकां प्रमोट, फाल्यां कितें आसा टुर्नामेंट करता, कोण स्पोर्टिंगाक लागून आनी कितें प्रोवायड करता, सो हें खंय ना खंय प्रोवायड करूंक मेळटालें. मात आतां तें बंद केल्ल्या कारणान स्पिकर सर तांकां कांयच करपाक मेळना आनी खंय ना खंय डिपार्टमेंट फेल जाला स्पिकर सर. हें प्रोवायड करपाक टायमली प्रोवायड करपाक जाय, ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, तशेंच आतां आमी डेव्हलपींग ग्रावंड्स म्हणटा, आतां ग्रावंड डेव्हलप करपाची खूब गरज आसा. आनी स्पोर्ट्स डेव्हलप करतना स्कुलान पयलू डेव्हलप करपाक जाय. आतां आमच्या स्कुलांनी स्पिकर सर आमी पळयता की स्कुलांनी त्या प्रमाणान ग्रावंड ना. आमचे दयानंद आर्या हायस्कूल आसा, एक आमचे आजमानी हायस्कूल आसा, तुमी पावले आसतले. तशेंच आमचे इमॅक्युलेट स्कूल आसा. आतां सगळ्या स्कुलांक कितें आसा, ते एक प्रोपोजल घालता की आमकां ग्रावंड जाय, आमकां एरिया जाय, ती डेव्हलप करपाक जाय. आतां आर्या स्कुलाचो एक प्रोपोजल आसा, तांकां म्हणटा ते बास्केटबॉल कोर्ट जाय, तांकां फुडल्यान जागो आसा. सो स्पिकर सर, हे आमकां खंय ना खंय बेगीन डेव्हलप करपाचो जो प्रोसिजर आसा तो फास्ट फॉरवर्ड करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमचे प्रत्येक 115 जी स्कुलां आसात, अकॉर्डिंग टू द LAQ 115 स्कुलांक आमकां स्पोर्ट्स ग्रावंड ना, ग्रावंड एकूय ना. सो हो ग्रावंड कशें आमी इम्प्लिमेंट करतले, आनी जे कडेन आसा म्हळ्यार जागो कोणा कडेन आसा एटलिस्ट तांकां तरी आमी पयलीं प्रायोरिटीचेर दिवपाक शकता. सो हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय की आमी हेजेर फोकस करतले, जेंचे कडेन जागो तरी आसा पयलू तेंचेर पयलीं फोकस करुया आनी बाकीचे मागीर करपाक शकता. पूण समज आमी फॉरवर्डूच करिना, पूट फॉरवर्ड करिना जाल्यार ते फाटीं उरतले स्पिकर सर. स्पिकर सर, तशेंच आतां आमचे कितलेशे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, आतां कितलेशे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तेंची तुमी कंडिशन पळया. आतां खूब जाणांनी मेन्शनूय केलां आसतलें, खुबशे कडेन कंडिशन वायट जाल्ली आसा, मेंटेनन्स टायमली जायना, खंय ना खंय कितें ना कितें पडटा. आतां एथलेटीक स्टेडियमाचो सेम इश्यू जाल्लो, म्हाका दिसता नॅशनल गेम्साच्या टायमार खूब रिनोवेशन केलें तितून. सो हें जावपाक जायना आनी एक स्टँडर्ड म्हटल्यार मेंटेनन्स जो आसा तो स्टँडर्ड मेंटेनन्स करपाक जाय आनी तांकां हायजीन मेंटेन करपाक जाय ते स्पिकर सर. स्पिकर सर, आमी पळयता आसतले आउटडोर ग्रावंड जे आसा, आउटडोर ग्रावंड खूब गरज आसा. आउटडोर ग्रावंड आतां कमी जालें, इंडोराचें हें करता. सो आउटडोर एक्सक्लुझीव ग्रावंड्स जे आसा ते डेव्हलप करपाची गरज आसा आनी डिफरंट सॅक्टर्स जे आसा ते पळोवपाक जाय. स्पिकर सर, आतां कोचीस जे आसा आमचे, ते कोचिजान अपग्रेड आनी इम्प्रुवायज करपाक जाय. कोचीस समज ते पयलींच्याच भशेन आमी कोचिंग दिवपाक लागले नाल्यार ते फाटीं उरपाक जायना, आमकां इम्प्रुवायज करपाक जाय. आनी ती म्हाका दिसता कोचिंग ट्रेनींग हें आसा, आतां ती खंय ना खंय आमी करपाक पावना. हांव नको कितें कारणां खातीर तो, म्हणून म्हाका दिसता आमचे गोंयचे कोचीस जे आसा ते चडांत चड येवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आतां हेजो आमचो डिस्कशन जालें नॅशनल, आनीक उरल्या बाकीचें स्पिकर जर नॅशनल गेम्साचो डिस्कशन जालें आनी ते एथलेटीक म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लियरिफिकेशनूय दिल्लें की कोणाचे पयशे उरले ते क्लियर करपाचे, युटिलायझेशन दितले म्हणून. म्हाका दिसता ते बेग्यानचे बेगीन क्लियर करपाचे आनी कोणाचे मिन्स ट्रॅव्हलिंगाचे बाकीचे खूब कितें कितें आसा तेय बेगीन बेगीन क्लियर करपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आमी जे
स्पीकर सर जो लास्ट आमचो हें आसा तो म्हणजे आमचे स्कूल प्रिमायसिसान तांकां किट्स दिताले, स्कुलांक किट्स दिताले पयलू. आतां ते बंद केलां. हांवें पयर एड्युकेशन डिपार्टमेंटान उलयल्लो आसा, पण म्हाका गावल्या त्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तांकां स्कुलांक किट दिताले. आतां ते टोटल बंद केल्या. सो तेजो म्हाका क्लियरिफिकेशन जाय की कित्याक लागून बंद केल्या, आमी कित्याक लागून फॅसिलिटी प्रोवायड करूं शकता जे करून आमच्या भुरग्यांक ती स्पोर्टिंग फॅसिलिटी मेळटाली. स्पीकर सर, म्हाजो फुडलो डिमांड जो आसा तो आर्ट एंड कल्चर, डिमांड नंबर 43. आतां स्पीकर सर, आर्ट एंड कल्चर हे खूब गरजेचें आनी कल्चर आमचो आर्ट हो प्रमोट करता. म्हाका दिसता हितून आमी खुबशे काम करपाक शकता आनी आमच्या मतदारसंघांनी एक तुमी इव्हेंट केल्लो, प्रोग्राम केल्लो, जागोर म्हणून हो प्रोग्राम केल्लो. सो अशे प्रोग्राम जावपाक जाय आनी आमचे लोकल जो टॅलंट आसा तो प्रमोट जावपाक जाय. हो फर्स्ट क्रायटेरिया आसा. पण आतां स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा की आमचो प्लॅटफॉर्म, आर्टिस्टांक जो प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. आतां तुमी पळयता आसतले व्हडले व्हडले हॉटेल्स आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टरान खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय आनी ही ज्यो हॉटेलांनी आमचे परफॉर्मन्स व्हरपाक हांगा काम करपाक जाय. कारण अशें आसा की स्पीकर सर की आमी समज तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिना हॉटेलांनी. आतां इंटरनॅशनल बरीं बरीं हॉटेलां आसा तितून इंटरनॅशनली तांकां परफॉर्म करपाक तेंचो बूस्ट, मोरल बूस्ट जातलो आनी ते आनीक काम करपाक पडना आनी कितें रेवेन्यू अर्न करपाक शकतले. सो हें प्रमोशन व्हेरी इंपॉर्टंट आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आमचे जी गोवन फिल्म्स आसा, फिल्म मेकर आसा आयज खंय ना खंय फाटीं उरल्या. पयलू तुमी पळयता आसतले बरीं बरीं फिल्म्स येताले, आयज कमी जाल्ली आसा. आनी हें कित्याक कमी जालें कित्याक पयलू स्पीकर सर तांकां खुबसो बरो फंड मेळटालो आनी ते गव्हर्मेंटाचे तांकां इम्प्लिमेंटेशन जातालें. आयज स्पीकर सर तो फंड मेळना. आयज खंय ना खंय ती गोवन इंडस्ट्री आसा ती कमी जायत आसा. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता लक्षांत घेवन तांकां समज फंड आमी दिवपाक शकताले ते जे करून आमची कोंकणी, मेन म्हटल्यार कोंकणी इंडस्ट्री खंय ना खंय प्रमोट जावपाक शकतली. स्पीकर सर, आमी पळयता की फायनान्शियल जो एसिस्टंट आसा, आमचे ग्रूप परफॉर्मन्स जे आसा, आर्टिस्ट आसा, हांकां टायमली मेळना. खूब फावटी ते डिले जाता कित्याक लागून फंड येना म्हणून. पण हांव नको, मिनिस्टरान खंय ना खंय तांकां जेन्ना ग्रूप कितें परफॉर्मन्स करता तांकां पयलू प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी तेंची क्लियर करपाक जाय. आमचे आर्टिस्टूय आसा तेंच्याय टायमली ते क्लियरन्स जावपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां वेंजी बाबूय उलयलो आनी बाकीचेय उलयले आसतले तो कला अकादमी. आतां कला अकादमी सगळो हो हॉट इशू आसा. कितें जाल्लें आसा कला अकादमी हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज स्पीकर सर अशें जाला की जो आउटडोर जो ऑडिटोरियम आसा तो पासून तेजी हालत बिकट जाल्ली, ते रिकन्स्ट्रक्शन करपाची गरज आसा. आनी बाकीचे जितले आसा आयज इतलो व्हडलो कला अकादमीचो इशू म्हाका दिसता कंटिन्युअसली आमी पळयता की हो हायलायट जायत आसा. सो हें खंय ना खंय कला अकादमी बाबतींत आन्सर दिवपाक जाय की बाबा कितें जातलें आतां. आजून पर्यंत आमी तेच कला अकादमी, कित्याक आमचे परफॉर्मन्स जे आसा कला अकादमीचे हांगा लोकल कितलेशे येताले, आयज दुसरे तांकां शिफ्ट केल्या. फोंड्या थोडे जाण शिफ्ट आसा तांकां हांगा केन्ना हाडटले तोवूय आन्सर दिवपाक जाय. आर्टिस्ट आमचे थंय वयता परफॉर्मन्स करपाक, तेंय हांगा केन्ना हाडटले हेंय क्लियर दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कला अकादमीचेर खंय ना खंय मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय की कितें जातलें फुडें कला अकादमीचें तें. स्पीकर सर, हांव लास्ट वयता जो डिमांड नंबर 85 आसा, रुरल डेव्हलपमेंट. आतां रुरल डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत पयर त्या दिसा म्हाजी एलक्यू आसलो आनी एलक्यून हांवें क्लियर कट सांगलां की रुरल डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा ती जायत ना स्पीकर सर, जायत ना. आनी मिनिस्टराकूय खबर आसा. आमी जेन्ना कितलीशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आमी हँडओवर घेतलो, आमी ते प्रायोरिटी लेटर पावयले. प्रायोरिटी लेटर पावयल्या नंतर आमकां सांगलें की दोन जी कामां आसा ती तुमची घेता म्हणून. आतां 2 कामां आजून पर्यंत स्पीकर सर घेतलेलीं ना. आनी मिनिस्टरान त्या दिसा सांगलां की आपूण ते करून घेता म्हणून. पूण हांव एक सांगपाक सोदता कित्याक सीएमानूय एश्युरन्स दिला की आमी स्टाफ दिता. स्टाफ ना तुमची कामांय जावपाची ना. आनी आयज असो एटिट्यूड समज दवरिल्लो डिपार्टमेंटान ते येना आमी सांगचें पडटा. आमदार समज सांगपाक लागले नाल्यार उरला आनी कितें. डिपार्टमेंटाच्या स्टाफांनी येवपाक जाय, तेंच्यांनी पळोवपाक जाय कितली कामां उरलेलीं आसा. एवरी टायम स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता, एवरी टायम आमकां सांगचें पडटा. तुमकांय खबर आसतलें, तुमी म्हाका खूब फावटी ऑफिसांनी मेळटा. आमी पर्सनली वयता स्पीकर सर थंय आनी सांगता की बाबा हें काम उरलां, तें काम उरलां, तें काम उरलां. सो हे स्टाफ कित्याक लागून आसा स्पीकर सर, तेंच्यांनी खंय ना खंय हें इनवर्ट करपाक, तेंच्यांनी सांगपाक जाय की इस्टिमेट जो आसा तो अमको टायमार उरलेलो आसा, पेंडींग उरलेलो आसा. आनी एक्सक्यूजूय दिवपाक नाका स्पीकर सर. आयज कितें जालां, एक्सक्यूजूय दिता, हें ना तें ना, की ना हें ना. सो हें जावपाक जायना. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर ट्रॅक दवरपाक जाय की बाबा तुमचो जो हें आसा, म्हाकाच न्हू सगल्यांक, की रुरल डेव्हलपमेंट जो डिपार्टमेंटाचो आसा की सगल्यांची जी प्रपोजल आसा ती टायमली पावपाक जाय आनी टायमली क्लियर जावपाक जाय. अशें न्हू आतां 2 वर्सां फाटली जी प्रपोजल आसा एकूय जावना स्पीकर सर, कशी एकूय जावना. आनी फुडें समज अशेंच चालू उरलें नाल्यार म्हाका दिसता फुडलीं आनीक 3 वर्सां उरल्यार तितूय तशीच जातली. हो फायनान्शियल गेली ती 2-4 जाली आमची कामां आनी ह्या फायनान्शियल इयराची आनीक 2 कामां म्हटल्यार 6 कामां. तितूंची स्पीकर सर आमकां ते एक्सक्लूड करची पडटा. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता सामकें लक्ष दवरपाक जाय, जे करून आमची सगळ्यांची जी कामां आसा ती टायमली करपाक शकतले. स्पीकर सर, तशेंच आतां रुरल डेव्हलपमेंट हितून आमी पळयता की क्रिमिटोरियम जें आसा, सो क्रिमिटोरियम आमी खंय ना खंय डेव्हलप करपाक जाय.
आतां ही डेव्हलप करपाचो स्किम्यूय आसा खंय ना खंय आमचे मतदारसंघांनी आमी प्रपोजल घातलेले पण अजून पर्यंत ते जाल्ले ना क्रिमिटोरियम जावं आमचे बरियल ग्राउंड्स जे आसा सो हें खंय ना खंय डिपार्टमेंटान रुरल डेव्हलपमेंट हांव मिनिस्टराक परत एकदां सांगता की रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दिया कित्याक बाकीच्यो स्टेटी ज्यो आसा ह्यो रुरल डेव्हलपमेंटाचेर खूब लक्ष दिता आतां जशें अर्बन डेव्हलपमेंट आसा तशें रुरल डेव्हलपमेंट बाकीच्यो व्हडल्यो स्टेटी बट गोंयांत ते दिसना स्पिकर सर आनी ही कामां आमची पेंडींग उरता स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की जी विलेज लेवलाचेर स्किमी आसा त्योय स्पिकर सर टायमार आमकां इम्प्लिमेंट जायना आनी मनरेगा आतां मनरेगाचे जे कामगार आसा तांकां खूब टायम जालो डिले जाल्ले पेमेंट जो आसा तो डिले जाला जेन्ना हांवें सांगलें मनरेगा जेंकां की अशें अशें जालां मागीर तेंच्यांनी फॉलोअप केल्या नंतर स्पिकर सर तांकां पेमेंट येयलो आतां मनरेगा जेन्ना बाबड्यांक तांकां जे वर्कर्स आसा तांकां खूब कमी जो स्टायफन कसो मेळटा खूब कमी मेळटा आतां तो सेंटर गव्हर्मेंटाच्यान येता आनी तुमी जो इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय अकाउंट्स क्लियर करपाक जाय हें आमी सांगपाक रावपाक जायना मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता तेंचेर क्लियर करपाक जाय कित्याक ते रावता 6 म्हयने स्पिकर जाय तांकां पेंडींग उरलो पेमेंट सो हो म्हाका दिसता खूब वायट गजाल आसा कित्याक ते बारीक बारीक जी कामां आसा ती आमची ते करून घेता स्पिकर सर लास्ट Honorable member, we close. It's 4 o'clock. The house is adjourned till 4:30. काबार म्हजो लास्ट The motion is the house be 2 मिनट 5 minutes. Okay. पुरो आसा Ready.